गरजेंत फिरगस कोटाम बांधून हाडूंक वावर करूंक निर्धार करया. देखून पवित्र आत्म्याची सुभांग देणी देव आमकां दिता. God fills us with the gifts, charisms and fruit of the Holy Spirit afresh. ताची वसली देणी आमकां तो दिता. आमची एबिलिटी ताका नाका, because he is all powerful. He can use anyone. देखून देवाची शक्तिवंत देणी शिकापनांतल्या अपोस्तलांक देवान दिली. तांणी संवसार वंत उदारो केलो. ती पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां, charisms and gifts of the Holy Spirit आमचेर, सगळ्या भारतांतल्या क्रिस्तांव परजेचेर, आमच्या मणियारांचेर, धार्मिकांचेर, 274 देशाच्या सगळ्या भावार्थ्यांचेर आमी मागया. अशें भारताच्या सुमार 7 करोड लोकांक, 700 crores लोकांक आमी मागया. देवाची सकत देवन येवं दी. सगळ्यांनी जेजूक वळखूंक कृपा म्हणून दी. हर एका भाशेच्या लोकांक जेजूचे उतार प्रगट जावं दी म्हण मागया. आनी परत भेटोवया देवा बापाक जेजूची भोव पवित्र कूड आनी रागात, भोव वर्तें बलिदान तें देवा बापाक. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सोडवून दारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगा आत्मो आनी देवो आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापलूत कर. ये बागे बोता देवा
예박에 본다 불본다 예박에 본다 मरा काकुदामची आमचे हात जोडया 예박에 본다 देवा 예박에 본다 불본다 예박에 본다 मरा काकुदामची सर्व 예박에 본다 देवा 예박에 본다 불본다 예박에 본다 मरा काकुदामची नमान रणी काकुळतीचे माये नमान आमचे जीवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव आमी पद्दशिवीची बाळकां या दुखाच्या खोंडात आसाव अस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळटीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पद्दशे उपरांत तुजे कुसचें सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी ओंकारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर बसया भाव भयणीनो गुड इव्हनिंग. कशी आहात सगळी? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. इगडी भर दोळे आमचे दंपिया. हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आनी एक दीस देवान आमच्या जिवितांत फावो केलो. प्रत्येक रितीन ह्या वेळार हांगासर ताचे मुखार बसून देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक हांव कितलो मोगान भरला, म्हजे थंय कितलो मोग आसा सगळें समजून घेवंक आनी एक अवकाश करून दिला. जिवितान देवान केल्ल्या हर एका उपकारा खातीर अर्गां दिवया. जावं पुरो आमचें कुटुंब, भुरगीं बाळां, घोव बायल, आवय बापय, भाव भयणी, शेजार, कामाचें ऑफिस, जें कितें आमी काम करता ते सगळ्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. जिविताचें एक मेट काडूंक सयत सुमयाची आमकां गरज आसा. राखण पटुव्याची मजत आमकां आसा. संतां भक्तांचो आधार आमकां सदांच आसा. ते देखून हो थोडो वेळ भक्तीपणी सोम्या सांगाता करसूंक जाय. रितीरेचो 4थो दीस आनी 11सो दीस एक बरें मन केलां तुमी हांगासर हो वेळ त्रयेक देवा सांगाता करसूंक. देव तुमचेर आशिर्वादां वतालो. उगडास दवरा, जेन्ना देव तुमकां आशिर्वाद दिता तेन्ना तुमच्या कुटुंबाकय तें बेसांव फावो जाता. ते देखून तुमी केल्लो सॅक्रिफीस दिल्लो वेळ निर्फळ जायना. आनी एक मेट सोम्या थंय तुमी काडनासात. संपूर्ण रितीन सोम्या सांगाता हो वेळ खर्चूंक पवित्रत्म्याची सखत ह्या वेळा आमी खालतीकायेन मागया. सगळीं उबे रावया.
पवित्रत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्रत्म्या तुझ्या बोळा ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्रत्म्या तुझ्या बोळा तुझो सांगात हांव आशेता तुझी सरशी हांव येता तुझो सांगात हांव आशेता तुझी सरशी हांव येता तुझी पवित्र देणी मागता दितो लय म्हणपाक येता तुझी पवित्र देणी मागता दितो लय म्हणपाक येता ये पवित्रत्म्या आमचे हात बारे जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्रत्म्या तुझ्या बोळा तुझ्या बरी तूं येता काळजान म्हज्या तूं रिगता तुझ्या बरी तूं येता काळजान म्हज्या तूं रिगता नव्या जिवितांत तूं भरताय वायट सगळे नपैस करता नव्या जिवितांत तूं भरता वायट सगळे नपैस करता ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्रत्म्या तुझ्या बोळा ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तूं जाय पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या तुझ्या बोळा पेट्या सोडवा ये पवित्रत्म्या पेटून गाऊया जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्रत्म्या तुझ्या बोळा हालेलुया 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 आम्ही म्हणत हाडया हालेलुया त्या सोम्याचे नाव वखणुया हालेलुया 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 मोगळाचे सुदुक आम्ही वाकणटाव तुझे नाव आम्ही वाकणटाव आमच्या तोंडान ते उसारण घासयताव सोम्या
सोम्या बरं आमकां तुज्या बळान पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां अभिषिक्त कर म्हूण मागता ह्या वेळार तुज्या सक्तीन बरोवन तुज्या मोगान बरोवन तुज्या संतोषान आमी सदांच बरोवन हास्कुऱ्या तोंडान जियोवचें भाग आमकां हर एकल्यांक फावो कर सोम्या आशिर्वादीत कर हांगासर जमलेल्या हर एकल्या बाबा भयणीक आमच्या घरच्या हर एकल्या संद्यांक आमच्या शिकप शिकच्या भुरग्यांक काम करच्या युवसनांक आमच्या घरकारांक सगळ्यांक तुज्या सक्तीन बर बळान बर म्हूण मागता जी कोण हांगा येवना जी कोण हांगा येवंक जावना त्या समेस्तांक तुज्या सक्तीन बळान बर सोम्या तुज्या मोगान तुज्या बाबाटान तुज्या गुंडाईन जियोवंक आमकां कृपा फावो कर हालेलुया 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 जय जय तुका सोम्या जेजू वाक्यनी तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 जेजूच्या नावाक जावं जय जेजूच्या नावाक जावं महिमा जेजूच्या नावान सोम्या आम्ही तुका आराधन करता हालेलुया 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 मौन रविया दोळे आमचे दंबिया तो जेजू तुका आनी म्हाका राखता पोसता सांबाळता मोग करता तसो जेजू आमचे थंय बिडार करूंक आशेता न्हय शिक्षा दिवंक न्हय कितें आमी संतोश पावना हांव ताचे तावन पयस रा म्हूण सांगूंक बकार तो संतोश दडतो करूंक आनी सांगूंक की यू आर मायन तूं म्हजो तूं म्हजें जिवीत संतोशान तुवें जियोंक जाय न्हय बेसाळायेन हास्कुऱ्या तोंडान तुवें जियोंक जाय न्हय रडोवन दुखां गळोवन आनी त्या खातीर बाबा आनी भयणी पुता आनी धुवे तुजे खातीर हांव खुर्सार मेलो म्हणटा तो सोमी कोणा वरवीं आज बेसाराय त्या सोमयाच्या की वर्तें देणे कितें आसा आमकां हे समजून घेवया जिवितांत युटर्न घेवंक जाय तर बदलावन हाडूंक जाय जर एका फुला भाशेन परंबळीत जिवीत आमचें जाय तर खंय हांवें बरें जावंक जाय हाचो नियाळ करया दिसान दीस मेठांनी आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येव तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन बसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Acreso disso. Voimo? Souto dis. Sodawo 3 dis riti rasta hangasar so 4 dis yeunche bag favosle bafanadi boinino hodis borodis. Praise the Lord. आता पहिले हांगासर हरयेकडे कोण दिसतात आमकां तो कोण वयर आसा जेजूच्या की वयर आसा कोण सेबेस्त्यांव खंय गेल्यार कोण दिसतात आमकां सांत म्हळ्यार सांत वैमो भाग्यवंत मनीस ते कित्याक आमकां दिल्यात सांगा भाग्यवंत मनीस ह्या सांत भक्त इगज मातेन आमकां कित्याक दिल्यात
आयिल्ले तेक्षण तुमी कितें करतात? सेबेस्तिया लागीं कितें करतात? मजत मागतात वय मू. कितें पुरो मागतात? लिस्टच आसा व्हडली. आमचें मागणें कितें म्हळ्यार बाफानो आनी भयणीनो, ल्हान आसतना जें कितें आमी मागूंक सुरू केल्लें, तुमीच चिंता, हांव म्हज्या मतीन चिंतूनच आसा. आज मुसोर 30 आनी 2 वर्सां जाल्यार 60 आनी कितलें 70 80 वर्सां जाल्यार मागणें खंयचें मागणें न्हय इंगी वय की न्हय. उठले तेक्षण मागचें खंयचें 30 पट्टी वय मू. न्हिदतना मागचें खंयचें 30 पट्टी. सारकें. तें काम सैरीक तें बरें घंट दूख आनी कितें दूख तें दूख सगळें हेंस मागता. आनी सासनाक हेंस मागून आसा. पातयेनीस ना देव आमकां दिता या दिला म्हणून. मागण्यांत कशें मुखारेचे आमी, सळावळ कशी चडोवची. मीच प्रारंभ केलें बापाचे पुताचे. काडल्या उपरांत मोगाळ पुत्रा मुसर उलोवनूच आसता आमी. संबंध खंयसर आसा गी संबंध. घरा बसून 2 मिनटां मागणें जाल्या उपरांत बेसा मागलें गेल्या जेवंकूच गेल्या वय मू. आमी भुरग्यांक शिकयलां गी बसून मागया इल्लो वेळ. शिकयलां गी ना आमी करता गी. कसो संबंध वाडचो. पळया, एक बॉयफ्रेंड आनी गर्लफ्रेंड दाखलो दिवचो आसल्यार पार्काक येतात. पयल्या दिसा पार्काक येतात, डिसायड करतात पार्काक या अशें येता आसतना ड्रेस कोड समेत डिसायड करतात वय मू. खंयचो कलर घालचें तें सगळें तितलें मॅटिक्युलसली प्लॅन करून येतात. आनी थंय वचून बसतात, उलोवनूच आसतात वय मू. उलोवनूच आसतात. कंटिन्युअस उलयतात. फेवरेट कितें तें कितें सगळें सांगतात वय मू. एकामेका समजून घेतात. आतां पार्क ना जाल्यार एटलिस्ट चॅट्स म्हणी आसात वय मू मोबायलार. जालें 1 वर्स जाल्यार तेंत उलयतात गी. 365 days जाले ती बॉयफ्रेंड आनी गर्लफ्रेंड जावन. 1 वर्स जाल्यार तेंत उलयतात गी. वय म्हणटात गी ना. फर्स्ट दिसाचें म्हजो फेवरेट कलर ब्लू, गोबी मंचुरी म्हाका लायक. सदां तेंत सांगतात गी. पूण हर एक दीस नवें सांगून आसतात, शेअर करून आसतात. अशें म्हणटात की एक थोड्या म्हयन्या उपरांत उलयजेस म्हणना दोळ्यात पावतात खंय. फिलिंग्स समजून घेवंक वय गी. बोगना न्ही आमचो संबंध जेजू कडेन. फर्स्ट दिसात आसा. जेजू कालें जाला गिवर, दिवचो मात्र जाला. सारकें वय की न्हय. ना म्हणटात गी कोणी जेजू लागीं येवन जेजू कसो आसा म्हूण आज मोसर विचारलें आसा गी. संबंधान उलयल्लें कोणी म्हणी आसा गी. जेजू ATM मशीन वय मू. कार्ड घालें पयशे भायर आयले. जेजू कडेन येवचें केदाळा मागोवंक मात्र. नाजाल्यार आमी जेजू लागीं येना. सांत भक्त आमकां आसात कित्याक? आमची पट्टी लदीन दवरूंक मात्र त्या सावांची. आमचे खातीर मागिना. जायतीं बायल मनशां आसात, आमच्यो आवयो आसात, तांचे खातीर मागिनात म्हाका कळीत आसा. पूण मागचेंत. कोणा खातीर? धुवे खातीर, भुरग्यां खातीर, घोवा खातीर आनी कोणा खातीर. तुमचे खातीर भोव उणें मागचें म्हाका कळीत आसा वय मू. म्हजो सॅक्रिफीस हांव तांचे खातीर मागता म्हणून. भोव बरें. पूण संबंध केदाळा वाडोवचो. सांत भक्त आमकां दिल्यात पवित्र सभेन बाफानो आनी भयणीनो. पयिल्लें कारण, दुसरें कारण जावंक पुरो मजत मागूंक. पयिल्लें कारण जावन आसा मदर तेरेसा आमच्या दोळ्या मुखारच आसली वय मू. जावंक पुरो थोड्यांनी मदर तेरेसाक मुखामुखी पळयलां, मेळ्ळ्या ती जावंक पुरो. आज ती सर्गार आसा. इगर्ज अल्तारेचो मान दिला. इगर्ज माता आमकां सांगता की बाबा आनी भयणी, तुजे बरींच मदर तेरेसा मासा आनी रक्ताची जावन आसली. ती काय दूख आसली, ती काय बेजाराय आसलें, ती काय टेन्शन आसलें, ती काय दुबळीकाय आसली, सगळें आसलें जाल्यार क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक तिका साध्य जाल्लें. देख गे म्हणटा. आमी हो वांटो सोडता हांव तें कश्टांचें.
आनी एक वांटो मागचें बेगींग तो काण घेता. वय की नाही, वय की नाही, गरजेचें कालें. जर तुका साध्य जालें मादर तेरेसा, जर तुका साध्य जालें जेजूचें ल्हानफूल सांत तेरेस, जर तरणाटो जावन कार्लो आकुतीस तुका साध्य जालें, म्हाकाय साध्य आसा म्हूण सांगी जय म्हूण सांगता पवित्र सभा. तें सोडटा आमी, तें नाका. हांव म्हजें जिवीत जियेतां, म्हाका सांज जावचें भाग ना. म्हाका जाय खाली एक नक्षी दूख, बोट दूख आनी कितें दूख, तें गूण जाल्यार पुरो. देव नाका, जेजू नाका, संबंद नाका, सडवळ नाका. लागीं वचना जाल्यार कशें संबंदांत वाडचें बाबा आनी भयणी? ताचे कडेन उलयना जाल्यार कशें संबंदांत वाडचें? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवाक अर्गां दिवंक जाय. इतली मनीस शिकोवन आमकां मेळटा न्ही गी. कशें संबंदांत वाडचें म्हणलें बायबलांत आसा न्ही गी, संत भक्तांनी बरयलां न्ही गी. हें आमी समजून घेवंक जाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आनी एक सांगूंक आशेता, हांव पोर सांगूंक विसरलो. आमी कशें हेरांतावन आशेता. काजराक येता वय मू, खराराक येता. थंयसर साडोनेसची एक रिवास आसा. वय मू, साडोनेसची रिवास आसा. आनी साडो न्हेसतना MC म्हणटा, कळ्ळें, कोण लागशिल्ली आंत कजन्स पुरात येया, ट्रे काणगून मुखार या, तातूंत ट्रेंत घालून बरो आसता. वय मू, लायनीर फोटो काडूंक रावलीं. फोटो काडून रावल्या उपरांत लायन करून वचूंक आसा. ते दळा व्हंकलेच्या आवयन लागीं येजे आनी तूं ये. वय मू, ती आंटी आसा, मम्मीन येवन सांगिचें पडटा. वय मू, ये. पळोवनूच रावतात, म्हाका केदळ आपयतात म्हणून. ती काणी हांवें सांगचें सगळ्यांक की वय मू, वय मू, म्हाका इजी दाखलो दिवंक मेळटा. ती जाल्यार तशें तिच्या दुवेक आतां परवां काजरा जाल्यार मम्मीक आपयचे नाल्यार मम्मी पळोवन रावता. जर तर आपोवना, जर तर आपोवना जाय गी एमकोंड ताच्या उपरांत एग्री. वय की नाही, कशें आमी बेगस जाता. ती कितल्या टेन्शनार आसा कोण ना. तिच्या मोतीन कितले सगळे राटावळी चलोवन आसात कोण ना. म्हज्या मोतीन ते एकत हांव म्हाका आपयचें. एक्सपेक्टींग एक्सपेक्टींग एक्सपेक्टींग. ताच्या बदलाक म्हजीच कुटुंबाची ती म्हज्याच भावाची बायल या म्हज्याच कुटुंबाची हांवें वचून हेल्प करूंक जाय. देखून हांव उठ्ठा आनी तुका कोणी आडोवंक जाता गी, बस तूं घालयताय म्हूण कोणी म्हणटात गी. ना मू, हांव वी आर डिपेंडंट पळया. तूं ये. तिने सगळ्या माटवांचो दिजे कोण खंय बसल्यांत म्हणून साडो न्हेसचे मात न्ही. फोटो काडूंक कुटुंबाची फोटो काडूंक एनावन्स करतात जाल्यार मालगड्यान वचून दाखयता, अळे तूं ये, अळे तो थंय तें आपयना जाल्यार मुखार वचूंक जायना. सारकें. प्रेज लॉर्ड. आमी यूटर्न हाडिचे हांगासर मागीर सगळ्या जीनभर मरता मुसरू केवल साडो न्हेसूंक आपोवनातल्या खातीर, इन्विटेशन दिवना म्हणल्या खातीर सगळी जीनभर रागार बसली नांत गी हांगा. नांत गी कित्याक? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. रितीर, आराधन, कुमसार, मागणें, वरेसांव कित्याक? इतलेशा ल्हान कामांत एक भाव बांदावपण दाखोवंक जायना जाल्यार वय की नाही, हें समजून घेचें. देखून नाक्षी वाडटाना संबंद पाड जातना हंकार देवया, हंकार कट करया. कट युअर इगो, नॉट रिलेशनशीप. जर तर त्या वेळार थंय हंकार ना, हांव म्हणलो हंकार ना जाल्यार संबंदाक कांयच जायना. वय गी, म्हजेंच कुटुंब सगळें म्हजेंच म्हणून हांव बिंदास आसता. कोण तुमकां आडावंक शकता? बी इंडिपेंडंट. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. हें गरजेचें बाबा आनी भयणी. हांतू आसा संतोश, हांतू आसा समाधान. न्हय सगळें कातर नडोवच्यान आशेवच्यान उबी रावया. एक गीत आमी गावया.
ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಹೋ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಹೋ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. इगडी बसा. ओके हांवें परस विचारलें तुमकां रॅपर जाय की चॉकलेट जाय. रॅपर जाय की चॉकलेट. सगळं म्हणटात चॉकलेट्स वयमू. आतां एप्पल आसात मार्केटींत. खंयचें एप्पल जाय तुमकां? आमचीं सादा इंडियाची ती कलर नातल्ली एप्पल जळीत आसात ती शायनींग मारतात पळय स्टिकर पुरा घालून ताचे वयर परतेनी शायनींग घालतात न्हय ती जाय की या सादा आमची जाय? खंयची काण येतात? ऑस्ट्रेलिया ती पुरा वयमू. 20 रुपया चड जाल्यार व्हडली बरें काय आंपुता आहा वयमू. हाडली एप्पलां 1 केजी कान गेली 200-250 रुपया जाल्यात. आतां पेट्रोलाची रेट वाडल्या एप्पलाची रेट वाडल्या. घरा हाडली परजळतात एप्पलां. नवीत सुरी काण गेली आनी कट्ट केलें. पळयतना पाड जायनात गी जाल्ले मेळोनात गी किड्यो आसले मेळोनात गी. बायल्यान सुबीत आहलें रॅपर बरें परजळीत आहलें. लेस 10 रुपये पॅकेटीक भितर वारें मात्र आसचें वयमू. जाल्यार भुरग्यांक जाय लेस सारकें न्हय. दुसऱ्यान हांव वॉट्सॅपार 2-3 वर्सां आदीं पळयलें एक पणस सोबीत पणस बरो पुनीस रावंड रावंड आसा तो पणस. आनी हें आयिल्लें घडीत हांव पळयल्लें हांवें करचें न्हय. हें दोरयेंत बांदलां एअरपोर्टांत सील घाल्या आनी ती हांगा थावन कश्टान एकल्यान खंय येयल्लें दुबय. थंय म्हज्या कुटुंबाच्यांत थंय इल्लें कावंदी गांवचो पणस गांवच्या आड्यान प्रवर्तात न्हू तशें येयल्लो. थंय वचून सगळे कुटुंबा सांगाता बसून हॉलांत आदाळो की सुरी काणगून कट्ट करतात. कितलो सोबीत पणस. भितर एकच घर आहलो. एकच घर आहलो. रॅपर सोबीत आसलें. पणस बरो दिसतालो. भितर कितें हांव कोणाक गोत्त वयमू. इतल्या कश्टान थंय मसरोवन घरे म्हणी काडून व्हरते वयमू. लागींची कितले वेस्ट जाली. तिसरी आनंद मसलेची मार्केट आसा हांगा खंय मल्लिकट्टे येतात गी स्टेट बँकाक येतात. नंतर आणखी बरी मेळटा आनी फारंगी बेटे येतात वयमू. आतां थंय मसलेची मार्केट आसा. बांगडे सोबीत सोबीत परसळटात. फ्रेश दिसता. आपली काण्ण सुमेद दाखयता तुले अम्मा बाय अम्मा केंपू केंपूंडू म्हणून वयमू. आनी बरे बांगडे म्हणून घरा घरा हाडटात. व्हिडियोर पळयल्ले नांगी आमी केन्ना फॉर्मेलीन केदळ आयिल्लें. फॉर्मेलीन म्हणल्याचें नांव गोता मू तुमकां? लोकांक फॉर्मेलीन म्हळ्यार कितें म्हूण गोतून नातलें. आतां सगळ्यांच्या तोंडार फॉर्मेलीन आसा. बायल्यान बांगडो सुबीत आसा कट्ट करतना भितर किड्यो वाळटात. बायल्यान सगळें बरें दिसता. हेंच घडलें न्हय गी आमच्या पयल्या आवय आनी बापायक. कोण तीं? एडम आनी मॅडम वयमू. त्या आदाम आनी एवे कितें जालें? एक फोडू सगळे रूख आसले. जेजून म्हणलें देवान म्हणलें खंय सरी वसा कितेंय करा प्रॉब्लेम ना पूण एक रुखाचें फळ खायनाकात. आनी आमी बुदवंत जें कितें करूं नजो म्हणलें तेंच करता. हांव कितें जाता पळया. गॉड गेव इन्स्ट्रक्शन्स बट वी वेंट बिहायंड इम्प्रेशन्स. सोबीत कितें दिसता बरें कितें दिसता परजळीत कितें दिसता ताच्या फाटल्यान आमी गेले. हांव देव सांगता आसलो. हाता हात धरून सांगता चलतलो. न्हय मुखल्यान न्हय फाटल्यान सांगता चलतालो त्या एदेनाच्या गार्डनांत. कितें जालें? कितें जालें? देवा बरी जाय जंय म्हणली आशा आयली. बरें जाय जंय आचानी बरें मेळ्ळा जंय म्हणली आशा आयली. जिवितांत कितें आसा तें पावना आचानी बरें जाय जंय म्हणली आशा आयली. केलें पाताक आदारलें. बरें कितें समजोवच्या दृश्टेन ह्या त्या वाटेन बऱ्याकच होगडायलें वयमू.
समजोणे मेळच्या एकच एका कारणा खातीर बरो आसल्या देवाकच तांणी होगडायलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हेंच न्हय आमी करता. बरें 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 म्हूण दिसता म्हणून लास्टाक आमचीच जीब आनी ताळो लासून घेता. वैमो बरें आसल्याक कस होगडायता, त्या देवाकच नाकारता आनी ल्हान ल्हान क्षुल्लक कारणा खातीर नाका जाल्लें करता. संतोष होगडायता आनी सांगता तो कारण तें कारण. जाल्यार देव सोटागी, जाल्यार देव सोटागी त्या लोकांक सोडलें गी. तो म्हणटा तुमी म्हज्या काळजाचो कुडको, हांवें तुमकां विसलां. यू आर माय बिलव्हड, आय विल नॉट लीव यू टील दी एंड. यू आर द चोजन वन्स. सगळ्यांक धाडलें, सगळ्यांक धाडलें. फावो जालें ना, लास्टाक त्या एकल्याच पुताक धाडलें. तो कुर्सार मेलो. तो म्हणटा आय एम नॉकिंग एट युअर डोर. काळजाच्या दारार बडोवन आसा, राखून आसा. तूं केदाळा दार उक्तें करताय म्हणून तुका आनी म्हाका राखून आसा. कोणें उक्तें करीचें? तुवें आनी हांवें. तें करना जाल्यार देवान कितें करचें? 3 दीस रितीर जाली, 4थो दीस आयलो जाल्यार म्हजें काळीज उक्तें जावना, म्हजें जिवीत तेंच जालां. कितें करतालो? तें शीस आसलें त्या दर्यांत. वारें वादळ आयलें. जेजू कितें केलें? जेजू डान्स करतालो की वारें वादळ येतना? मागीर जेजू न्हिदलो. शीस बाव मारतात. उठलो की जेजू ना. शीस म्हणटात साईब आहा, सोमया कितें करताय तूं? आमी हांगा मरोन आसा. केन्ना ताका बोब मारली त्या दाळा तो उठलो आनी सगळें वारें वादळ शांत केलें. आमी कोणाक बडयता? आमच्या जिवितांत वारें वादळ येताना कोणाक बडयता? हें गरजेचें. जेजू की लागीं आसा जेजू, ताकाच बडयना जाल्यार खंय खंय वचून पयस पयस सोदता जाल्यार कश्ट सगळ्यांक येतात बाबा आनी भयणी. ह्या जग जावन म्हाका आसात, लायक जावन तुमकां आसात. जिवितांत दुखां आसात, कोडगडीत आसात, सगळें आसा. वैमू जाल्यार कशें हांसून रावयेत. ही वाट कोण दाखोवन दिता? जेजू. हें समजून घेवंक जाय. उबी रावया. एक एक्शन सॉंग करया गी नाका? जाय गी नाका? आज लास्ट दीस वेगीं वसाचे 7:30 ताकीर करीचे. देखून 2 एक्शन सॉंग बेगीनच काबार करया. मागीर बाप टोनी आमकां थोडो देवाच्या उतराचेर नियाळ दितलो. आतां म्हाका एक बीन दिसता, तुमी पणस हाडला की घरा? पणसाचें टेन्शन की कितले घरा आहात म्हणून भितर. मागीर कितें तितले रागान आसात, बेजारायन आसात. सकाळची तोंडां अशीं आहात. वय मो संतोशान देवाक गोगला दिवंक जाय. पणस आसूं दी, एप्पल हाडल्यार इवण्णी, बांगडे हाडल्यार इवण्णी, तशेंच आसूं दी. हांगा आसतना बऱ्या तरेन सोमयाची स्तुती होगलाप करया. रेडी? सगळीं संतोशान हांसून नासून आक्रेसू दिसवो. येस. यीशु है कैसा तुम्बार भैया, यीशु है कैसा तुम्बार. सगळी यीशु है कैसा तुम्बार भैया. यीशु हांव चलता आतां. फादर टोनीन येता. म्हाकाच लज दिसता अशें नासल्यार तुमी. कोण येता हांगा? एक तुका मुखार येया पळया. कोण येता? ये ती बरी नासता. ये आंटी ये पळय. म्हज्या बाप्पाच्या भयणी सांगा ती नासूंक भाग मेळोन ती म्हाका. ये फस्ट टायम न्हय. ती आंटी म्हणून कोणी सांगिनात म्हाका. भयणस म्हूण म्हणटात. ये वयर या. भयणस म्हणटा तिका पळयतना. वय मो येस. आनी कोण येता? या येस. सगळीं सांगाता बऱ्यान. एक हांकां पळोवन तुमी नासिचे, म्हाका न्हय. ती बरी नासतात. जायत मो? ओके रेडी? क्लॅप युअर हँड. सगळीं सांगाता बऱ्यान. ओके येस कमान.
कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। लंबा बनाया छोटा बनाया रे, लंबा बनाया छोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 सगली, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। वेरी गुड सगली। मोटा बनाया पतला बनाया, अरे मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया। यीशु 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 है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। ओके गुड, थँक यू. रावरा वाणी कसा करतात मो मागीर वेळ मेळना ते फिनिश करन एक टॉक आसा, मागीर धाकटो मोठो आराधन करया, मागीर मीस आसा, मागीर काबार जायत मो. ओके जेसू जेसू. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडली धावून वयता. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडली धावून वयता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता, जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. सैतान दोंगा दर्यांत वचून पडटा, सैतान दोंगा दर्यांत वचून पडटा. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडले धावून वयता. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडले धावून वयता. सगळी व्हडल्यान ताळयो पेटा. प्रेज द लॉर्ड. व्हेरी गुड. देवसार परत आयल्यारी साक्षांना घेऊन आयल्यारी. देवसार परत आयल्यारी साक्षांना घेऊन आयल्यारी. Brilham souna, brilham souna, brilham souna.
जेजू रक्ता बियूंक सोना बियूंक सोना बियूंक सोना जेजू रक्ता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडले दाबून वेता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडले दाबून वेता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा व्हेरी गुड जोरान ताळयो पेटा पडल्या थँक्यू सो मच देव बरें करूं येस व्हरतो संतोष म्हाका कित्या म्हळ्यार बिंतुरगरी इतलें बरें इनवॉल्व जातात तें म्हणून एका कावजेने नांव आयिल्लो सिटी पॅरिशांत नास्तितगी म्हणून वयमो सक्कडां बऱ्यान नाचल्यात बऱ्यान गीत गायलां जोरान ताळयो पेटलां देव बरें करूं थँक्यू सो मच व्हेरी गुड बसया दोळे आमचे धांपया जिविताच्या नव्या दिशेन जियोंक देवा म्हा हर एकल्यांक आपोवणे दिता न्हय आमी पाड म्हणून न्हय आमी खोटे म्हणून बगार विंचोवन आसा ती केल्ली आमी आमची सखी जेजू म्हणटा पुता आनी दुवे बरें जिवीत तुका दिलां तूं कितें जिवन आसा ही ताच्या की बरें जिवीत आसा तें हांव तुका दिवंक आशेता म्हणटा तें देखून जिवितांत एक यू टर्न घेवंक आमचीच मोत आमचीच चिंतना आमचेच नडते बदलूंक जाय अशी कृपा विशेष रितीन ह्या दिसा रितीरे वेळार आमी मागया नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. वडाताळ्यान हालेलुया हालेलुया. 3 दीस मुग्धले रेतीरेचे रेतीरचो आज निमाणो दीस. कशी जाली येद्दोळची रेतीर बरी जाली. आतां कितें भोगता तुमकां अब्बा एक पटी ह्या वर्साचे रेतीर मुग्धली म्हण भोगता गी वा ही रेतीर आनिल्ले दीस आसले म्हणून आसले जाल्यार बरें असलें म्हणून. सत्य सांगा ही रेतीर आनी की थोडे दीस आसले जाल्यार बरें असलें म्हणून भोगता कितले जाणां भोगता कितले जाणां वाव असो एक हात वयर जाल्यार आमकां आनीक चड उरबा आनी मस्त खुशी जाता न्ही गे जावं. आतां रेतीर बरी जाली येदोळची रेतीर तुमी आयकली. म्हजें एक सवाल रेतीरचो संदेश कितें रेतीरचो संदेश कितें. वी आर नॉट बेगर्स बट वी आर गिवर्स. आमी मागतलीं न्ही बागार आमी समर्पितलीं वा बागार हेरांक दितलीं न्ही गे. आमी येदोळ पर्यंत मागतलीं जावन आसल्या म्हाका हें जाय तें जाय हें इल्लें चड मेळयलें जाल्यार बरें आसलें आशेतल्या विविध रितीचे अत्रेक आशा आमचे थंय आसली. पूण आतां आमी कितें घेवंक आसा कितें करूंक आसा यू टर्न घेवंक आसा. YOU वैयक्तीक रितीन आमी हर एकल्यांनी एक यू टर्न घेवंक आसा. रेतीरेच्या पयल्या दिसांत हांव न्हू आमी विविध द्रश्टांत आयकलीं न्ही गे विविध गणितां विविध द्रश्टांत आमच्या बाब स्टिवनान दिलीं. उडास आसात गे थोडीं तरी. पयलींच्या दिसांत एक मनीस आपले वाहन चलोवन आसा आनी ताज्या मुखल्यान आनेकलो वाहन सवकास चलोवन आसा आनी तो फाटल्यान आसलो मनीस कितें करता परत आनी परत हॉर्न करता कित्याक ताका फुडें वचूंक जाय. पूण जेन्ना लागीं येता थंयसर कितें पळयता तो एक स्टिकर पळयता. हें गडीत उडास आसा न्ही आनी तें स्टिकर जावन आसलें हँडिकॅप्ड इज ड्रायवींग बी पेशंट आनी ताजे उपरांत ताजो सगळो स्वभाव बदलता. हें एक द्रश्टांत. दुसऱ्यान आनीक संजय म्हणलो तो युवक रॅश ड्रायवींग न्ही
जायते फास्ट वचोंक जाय ताका जायते फाटी अवघडान शिरकलो जैला गेलो बापायन सोडून हाडलें जायते पयशे आसात देखून अदीक आनी अदीक फास्ट वेची वेहिकलां ताजे कडेन आसलें पूण ताज्या जिवनांत एक युटर्न आयलें न्ही गी एक दीस फास्ट चलोवन आसतना पुलीस ताज्या फाटल्यान येता ताका रावयता आनी एक लेटर दिता लेटरान कितें आसलें संजय डियर संजय आय हॅड कोंकणीन सांगया म्हाका एकलीच धूव आसली आनी एकल्यान रॅश ड्रायव्हींग करन ताजो परिणाम जावन हांवें म्हज्या धुवेक सांडी जायी पडलें आनी म्हाका आतां एक पूत आसा त्या पुताकी म्हाका सांडोवंक नाका आनी तशें ह्या मुखांत्र ताज्याय जिवितांत एक यू टर्न आयलें पूण तें यू टर्न येवच्या पयलें तो स्वभाव कसलो आसलो ताजेर थोडो नियाळ करया यू टर्न येवच्या पयलें तो स्वभाव कसो आसलो कित्या खातीर तो मनीस तितलें एक हॉर्न घालतलो जावयेत कित्याक ताका म्हळ्यार ताजे थंय एका तरेचो अमसर आसलो न्ही एक वेगी हांवें म्हज्या डेस्टिनेशनाक पावो जाय हांवें निर्धारीत केल्ल्या वेळार हांवें पावो जाय असलो एक मनोभाव जावं पुरो दुसऱ्यान तो युवक जायतें फास्ट वाहन चलयतलो कित्याक प्लेजर न्ही ड्रायव्हींग फास्ट इज प्लेजर एक तराचो संतोष उद्रेक एक्सायटमेंट इन ड्रायव्हींग आनी ह्या सिच्युएशनांत पळया स्वताचो संतोष सोदचो न्ही ह्या दोनी सिच्युएशनांत आपणाचें खुशालकाय आपणाचो संतोष आपणाक बरेंपण सोदचें असलो एक मनोभाव असलो मनोभाव आम्हा सर्वांतय आसा सगळ्यांतय आसा न्ही एक आमी मॉलाक वेता मॉलांत फिक्स्ड रेट आसता ते आयटम घेता आनी येता जावं पुरो तरकारी उदाहरणाक घेवया फिक्स्ड रेट मॉलांत गेल्या फिक्स्ड रेट हांगा भायल्या अंगडीच्या की थंयसर 10 रुपया चड आसल्यार त्या फिक्स्ड रेटीक आमी घेवन घरा येता पूण घरा बागलाक एक म्हातारी प्रायवंत स्त्री तिच्या माथ्यार बुटी घेवन येता आनी तरकारी विकता आनी ती किल्याक 30 रुपया म्हळ्यार हें चड जालें न्ही आमचो मनोभाव हें चड जालें 10 रुपया उणें कर दुसऱ्या कडेन 20 रुपयांक मेळटा तुजे कित्याक 30 रुपया न्ही असली सवालां पूण खंयसर मॉलाक आनी बऱ्या जाग्यान वचून आमी चर्चा करता गी ना कित्याक हर एकल्यांतय हो एक स्वार्थ म्हणलो एक मनोभाव आसा व्यवहारीक मनोभाव न्ही म्हाका बरेंपण जाय हेरांत म्हाका फायदो जोडी जाय म्हाका कसलोच लुकसाण जायनसो असलो एक मनोभाव जायत्या फावटी म्हज्या आनी देवाच्या संबंदांत होच स्वार्थाचो मनोभाव येता येना गी वय जाल्यार वय म्हणा न्ही जाल्यार न्ही म्हणा हो स्वार्थाचो मनोभाव येना गी येता देखूनच हांव इगर्जेक जायत तें दान दिता हांव हर एक पटी मिसाक वेता त्या फरिजेवा बरी हांव उपास करता हांव दांतलो एक वांटो दिता देखून हक्कान देवान म्हजें मागणें आयकचें म्हाका जाय जाल्लें दिजे बिजनेस देवा लागीं आमी बिजनेस चलयता मोगाचें न्हू देवा आनी आमच्या मदें बिजनेस चलना बिजनेस एटिट्यूड चलना आनी असलो मनोभाव आमी हर एक दीस मागण्यांत आतां पाद्र्यापान आयचो विशय इंट्रोड्यूस करता आसतना सांगलें व्हडली पट्टी कित्याक म्हाका बरेंपण लाभचें देवातान म्हाकाय फायदो मेळाचे हे मागणें गी जर हें मागणें न्ही तर मागणें म्हळ्यार कितें आविलाची सांत तेरेस कार्मेलितांची
सुदारकय म्हणटात आमी. ती मागण्याक एक बरें एक सादें डेफिनेशन दिता. आनी एका सुत्रान सांगचें जाल्यार मागणें म्हळ्यार इश्टागात. मागणें म्हळ्यार इश्टागात. प्रेयर इज नथींग बट अ डायलॉग बिटवीन फ्रेंड्स म्हणटा ती. इश्टां मदलो एक संभाशण. हांगासर तुमी थोडीं तरी तुमच्या इश्टिणी सांगाता, इश्ट सांगाता बसल्यात न्ही गे. थोडीं तरी थोड्यांक हांव वळखता देखून सांगला हांवें. तुमच्या इश्टां इश्टिणी सांगाता कित्याक तो एकत्रेक परत आनी परत म्हज्या इश्टाक मेळचय. परत आनी परत म्हज्या थंय आसची ती बोगणां हांवें उसारिचय. परत आनी परत हांवें म्हाका कितें भोगता तें हांवें सांगचय. इश्टां सांगाता वेळ करसूंक जायत तो अत्रेग न्ही गे. तिन्स जावन आसा मागणें म्हणटा. म्हजो वेळ हांवें म्हज्या सोम्याक दिवचो. म्हाका कितें भोगता तें हांवें सोम्या लागीं उसारचें. म्हजें तें कितें उणेंपण आसा तें हांवें सांगचें. ताका खुशी आसा जाल्यार तो भरती करतलो. हें जावन आसा मागणें. जायतेपणी आमचें मागणें कितें? नोवेनां करचीं, चलती मागण्यांतली मागणी उसारची, तेर्स करचो, इतलेंच गी मागणें. हें सगळें मागण्याचो एक भाग, एक वांटो. पूण हें तोंडपाशी मागणें जें आमी म्हणटा तें ल्हानपणांतल्यान आमी सांगून आयल्या तेंच मागणें आमी आजुनी म्हणून आसा. मागण्यांत गुंडायचो संबंद ना. पयल्या सुवातेर हांगासर एक यू टर्न घेवंक जाय. हांगासर आमी एक गुंडी घेवंक जाय. मागणें म्हजें उणेंपण जावन दी, म्हाका कितें गरज आसा, म्हजी बेजाराय उसारून सांगचें न्ही. बगार पयल्या सुवातेर मागणें जावन आसा इश्टागात. मागणें जावन आसा संबंद. जसो एक इश्ट परत आनी परत वेळ काडून आपल्या इश्टिणी सांगाता वा इश्टा सांगाता करशिता. आमच्या पाद्र्यापान एक बरो उदाहरण दिलें. इट इज लायक लवर्स न्ही. दोन मोग करणारा सांगाता, थोडो तेंप उलयतात. मागीर थोडो म्हयने गेल्ले उपरांत तांचें थंय कसलेंच उलोवंक ना. ती सांगाता बसतात. पूण तांचे मदें जायतें संभाशण त्या मौनपणांत सोलोवन आसा. सावंडींग सायलेंस म्हणटा. सावंडींग सायलेंस. सायलेंसांत आवाज आसा गी? मौनपणांत कसलोय आवाज आसा गी? ना. पूण असल्या एका संभाशणांत एक मोग करणारान दोगां सांगाता बसल्यान, वगेत बसल्यान, पूण तांचे मदें जायतें मोगाचें संभाशण, मोग आशार पाशार जाता. तें जावन आसा संबंद. तो जावन आसा गुंडायचो इश्टागात. असलो संबंद जेजू आनी म्हज्या मदें जावंक जाय. आनी असले यू टर्न घेतिल्ले जायते दखले आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटात, वाचूंक मेळटात. जायते दखले नव्या सोल्यांत आसात. पयलो दाखलो दिवचो जाल्यार जाकेव. लुकाच्या 19व्या अवस्वरांत वळ 1-10 थंयसर जाकेवा विशांत आमी आयकता. जाकेव ह्या नांवाचो अर्थ कोणा म्हणी गोत आसा? जाकेव म्हळ्यार सर्व बरें, संपूर्ण बरो. जाकेव म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ. पूण जाकेवी थोड्या नांवा खातीर, ग्रेस्तकाये खातीर, संवसारीक कुशालाये खातीर, संतोशा खातीर आशिल्लो. ताजें थंय उणेंपण आसलें. त्या देखून तो जेरिकोंत वचून वस्ती करता. आनी जेरिको म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा संपूर्ण वायट. जाकेव म्हणल्यार नांवाचो वा शब्दाचो अर्थ संपूर्ण बरो, पूण तो एका वायट जाग्यांत आसलो. जेरिको ह्या नांवाचो अर्थ संपूर्ण वायट. अशें ताजें थंय तें वायट वळोवंक सुरू जालें. पूण थंयसर तो संतोश सोदलो जाल्यार तो संतोश ताका संपूर्ण रितीन फावो जालो गी? कितें म्हणटा तुमी? संपूर्ण संतोश ताका
असल्या ताच्या दौलत ताका मेळ्ळो गी फावो जालो गी ना. त्या दौलतेन ती त्या पयशांत ती आनीकी उणेपण आसलें आनी तो संपूर्ण संतोष सोदून गेलो. ताणें एक मेट काडलें, रुमडीच्या रुखार सोडलो सोम्याक पळोवच्या खातीर. आनी सोम्यान एक न्हय 100 मेटां काडलीं. आनी ह्या अध्यायांत ह्या एका इन्सिडेंटान आमी पळयलें तर जाकेवान कसलेंच मागणें केल्लें आमी आयकना. कितें मागलें गी सोम्या जावन सोमी ताच्या घरा येयलो, ताणें कितें मागणें केलें गी ना, कितेंच मागोवं ना. पूण ताणें जेजूचो अनुभव सोडले उपरांत तो कालें जालो. डीड ही रिमेन एज अ बेगर? तो मागतलो जावन उरलो गी ना. यू टर्न ताणें घेतलें. ही बिकेम एन ऑफरर. ताणें संपूर्ण खाली केलो, आपणाक कसो खाली केलो. कित्याक म्हजे थंय आनी मुखार सोमी आसा. सोमी जर म्हजे थंय आसा तर उरलें पुरा नश्वर. सोमी म्हाका संपूर्ण संतोष दिवंक शकता. ताज्या की व्हर तो संतोष म्हाका कसलोच नाका. सोम्या थंय संपूर्ण संतोष अनुभव केल्लो जाकेव आतां संपूर्ण बरो जावं पावता. जाकेव परत जेरिकोक पाटींग गेल्लो म्हणलें आमकां आयकूंक मेळना. जाकेवान परतून तिरवो वसूल करूंक सुरू केल्लें म्हणलें आयकूंक आमकां मेळना. तें परत गरज नासलें ताका आनी मुखार. कित्याक ताका सोडवण लाबल्ली. ताणें कितेंय मागोवं ना, पूण ताणें जेजू लागीं संबंद जोडलो. जेजू थंय इश्टागात ताणें रुतां केली. जेजूक ताज्या घरांत येवकार दिलो. ताज्या घरांत मात्र न्हय, ताज्या काळजांत येवकार दिलो. जेजून ताका संपूर्ण संतोशान भरलो. आनी त्या वेळार ताज्या घराक जाकेवाक साल्वासांव लाभलें. आनी त्या वेळातावन तो अब्राहमाचो पूत जावंक पावलो, देवाचो पूत जावंक पावलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां आमी कितें करया? आमी कितें करया? जाकेवाक आमचो इश्ट जावन घेवया. जाकेवाची देख घेवया. जेजू बरी, जेजूचो खरो इश्ट जावंक प्रयत्न करया. पूण जायतें आमचें मागणें कसलें? आमी जायते फावटी मागतना आमकां कितें उणेंपण आसा, कितें गरज आसा तें आमी मागता. पूण जाकेवा परी संपूर्ण आपणाक खाली करन सोम्याक आमचे भितर भरती करूंक आमी फाटीं सरता. एक फावटी एक व्हड राय आसलो. व्हड ताचे रावळेर जायती आस्त, जायतें दुडू भांगर सगळें आसा. व्हडलें आस्थान ताका आसा, जायते प्रजा ताका आसा, व्हड एक राज्य ताका आसा. आनी ताच्या जल्मा दिसा तो सगळ्या राजाक एक हें धाडटा, पिटिशन धाडटा. नेंगे आदल्या काळार दोल बडोवन गांवान गांव प्रचार करतले. हे असल्या फाल्याण्या दिसा रायाचो बर्थडे आसा, जल्मा दीस आसा. आनी राय भोव गद्दळायन तें आचरण करूंक आशेता. देखून सगळ्या आस्थानाच्या सगळ्या लोकांक, ताच्या राजाच्या सगळ्या लोकांक तो त्या दीस ताच्या जल्मा दिसा त्या आस्थानाक आपोवणें दिता. आनी एक व्हडल्या मैदानार ताची सगळी दौलत कितें आसा, कितलें भांगार पयशे पुरो आसा, तो एक कडेन दास्तान करता. सगळो लोक मैदानांत येवन पावलो. गद्दळायन बर्थडेचें सेलेब्रेशन स्टार्ट जालें. आनी हाचे मदें राय एनावन्स करता, आज म्हजो जल्मा दीस आनी हांव म्हज्या राजाच्या सगळ्या लोकांक मस्त खुशी करूंक, संतोश दिवंक आशेता. देखून अल्या जाग्यार म्हळ्यार मैदाना मदें गातच म्हजें सगळें आस्तबुदीक कितें भांगर आसा तें पुरो हांवें रास दवरला. बरे बरे वस्तू आसात, प्लेटी आसात, फर्निचर्स आसात, जायते गोबळे आसात, भांगराचे पुरा. तुमकां कितें जाय तें खाण घेया, कितलें जाय तें खाण घेया. आज कितें हांव ऑफर करता तें सगळें तुमचेंच, व्हरा. आनी तो एनावन्स करतना
लोक उडोन पडलो. सगळो लोक इशीन तशें धांवतलो. हांवें तें भांगर काणयचें, तें नेकलेस काणयचें, बायलां परब कांगणां काणयचें, नेकलेस काणयचें, कानाचें काणयचें, पूण धांवलीं. पूण एक चेडूं राया मुखार येवन उबें रावलें. एक चेडूं राया मुखार येवन उबें रावलें आनी रायाक पळयत रावलें. राय म्हणलो, इतलो सगळो लोक धांवता, कितें म्हणी घेवंक आशेता, कितें तरी आपणाक आशेता, तुका आपणाक खुशी ना गे, तूं कित्याक वचनाय? देखून तें चेडूं म्हणालें, आतां ह्या ग्रावंडांत कितें सगळें दवरलां तें आमकां गी, आमी व्हरयत गे. राय म्हणलो, वय व्हरयत. परतून चेडवान विचारलें, चिंतून जाप दी राया, कितें सगळें आसा तें आमी व्हरयत गी. राय म्हणलो, वय कितें सगळें आसा तें व्हरयत. आनी चेडवान रायाक पटलून धरलें. त्या चेडवान रायाक पटलून धरलें. राय गबारलो. राय नॅचुरली राणी आसा तेगे न्ही गे, इल्लें बें दिसलें. आनी तो चेडवाक विचारूंक लागलो, कितें करताय तूं, कितें करताय? तें चेडूं म्हणालें, राया, आतां थंयसर कितें पुरो तुवें दास्तानकान दवरलाय, हांवें तें दवरूंक गेलो जाल्यार कितें जातलें? ती एक वस्त म्हाका मेळटली न्ही गे. हांवें भांगार एक नेकलेस धरलें जाल्यार ती एक नेकलेस म्हजें जातालें. पूण जर हांवें रायाक धरलो तर, जर हांवें रायाक धरलो तर राय म्हजो जातालो आनी रायाचें कितें आसा तें सगळें म्हजें जातालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कोणाक धरला? आमी आमच्या रायातावन कितें आशेता? एक नेकलेस, 10 सेंट्स जागो, म्हज्या कोर्टांत असली केस परिहार जावं दी. आमी कितें आशेता? वी डिझायर कन्सोलेशन्स फ्रॉम द लॉर्ड. न्ही देवातावन आमी बुजवण आशेता. ती बुजवण जोडली जालें. पूण जर आमी बुजवणेच्या देवाकच धरलो तर, बुजवणेचो देव आनी देवाचें आसा तें सगळें म्हजें. म्हाका देव फावो जाता, सांगातास देवाचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें म्हाका फावो जाता. देखूनच जेजू म्हणटा, सोदा तुमी पयलें कितें? देवाचें राज आनी उरलें सगळें तुमचें जातलें. मातेव 6:33. सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी उरलें सगळें तुमचें जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आसतना आमकां कितें जाय? देवाची बुजवणगी, बुजवणेचो देव. कोण जाय? बुजवणेचो देव. जर आमचे थंय बुजवणेचो देव आसा तर देव आनी देवा सांगता ताजें म्हणलें कितें आसा तें सगळें आमचेंच. प्रेज द लॉर्ड. तर त्या बुजवणेच्या देवाक एक स्तुती करून एक गीत गावया. सर्व आम्ही उभे राहूया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯರಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ,
ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 तर मग असनो आज आम्ही निर्धार घेवंक आसा आमकां देवातावन बुजवण जाय की वा बुजवणेचो देव जाय देवातावन काकुळत जाय की वा काकुळतीचो देव जाय कोण जाय काकुळतीचो देव तेन्ना काकुळतीचो देवी आसतलो देवाची काकुळती आसतली बुजवणेचो देव आमच्या संगी आसतलो आनी ताजी बुजवणी आमचे थंय आसतली लुकाचो 7वो अवस्वर वळ 36 पर्यंत जेजू एका फरिसेवाच्या
घरा गेल्लो. फरिजेव कोण तो? सिमो. आनी थंयसर पावली एकली पातकी स्त्री. तिणें कितें तरी मागणें केल्लें आयकतलें गे तुमी. कितें तरी मागलें गे, कांय मागोना. ती वता सोम्याच्या पांयां लागीं फाटल्यान बसता. तिच्या दुखांनी ते सोम्याचे पांय ती भिजयता, केंसांनी ती पुसता. कितें केलें तेणें? सोम्या थंय एक संबंद रोसोंक ती आयती जाली. ते फुडें गेली. सोम्या संगी तिणें तो संबंद रोसलो. सिमोनच्या मोतींत एक सवाल असलें, ही एक पातकी स्त्री आनी हो प्रवादी जालो जाल्यार ती कसली स्त्री म्हणलें तो जाणा जातो. खंडीत जावन तिणें येवन बसच्या पयलेंच ती येतली म्हणलें सोमी जाणा आसलो. ती येतली, सोम्याची सेवा करतली म्हूण सोमी बऱ्यान जाणा आसलो. देखून सोमी तिच्या सांगाता संबंद रोसोंक फुडें सरता. सोमी तिच्या सांगाता एक गुणायसो संबंद रचता आनी तो जावन आसा सोम्याचो मोग तिचे थंय तो भरता. आनी सोम्याचो मोग साकली ती स्त्री आनी फुडें पातकी स्त्री जावन उरना. तिणें दाखयल्ल्या अदीक मोगा खातीर तिचें सगळें पातक बोगसलां. आनी परत आमी खंयसरी वांजलांत ती पातकी स्त्री परत पातकाक वळख जाली म्हणलें आमकां आयकूंक मेळना. कित्याक? तिजे थंय संपूर्ण संतोश सोम्यातावन लाभलो. संपूर्ण रितीन सोमी तिजे थंय आसलो. आनी ती घडी तिणें बोगसाणें जोडली. ती घडी सोम्याचो अनभोग जोडली. ती घडी जावंक पावता तिच्या गुंडेचो एक वेळ, तिचे यू टर्नाचो एक वेळ. सोम्याची काकुळट मात्र न्ही, त्या काकुळटीच्या सोम्याकच तिणें अनुभव केल्लो. सोम्याची बुजवण मात्र न्ही, बुजवणेच्या दाताराकच तिणें अनुभव केल्लो. मार्ता आनी मोरयाच्या घरा जेजू गेल्लो आमी जाणाव. आनी थंयसर मोरी ताच्या पांया तळ बसून आसली. सोम्याच्या तोंडांत आमची हर एक उतरां ती आयकताली. आनी इगर्ज माता मोरयेक मागण्याचें एक वर्तें निदर्शन जावन, एक वर्तें एग्जाम्पल जावन आमच्या मुखार दवरता. कित्याक ती मौनपणी सोम्याचें हर एक उतर आयकताली. सोम्याची बुजवण मात्र न्ही, तिणें बुजवणेच्या सोम्याकच वेंगेंत घेतलो. आनी त्या वेळार मारता येता, दुर्स जाता. म्हजी बहीण पळय, म्हाका सगळें काम करूंक सोडलां. असलें दुरसणें आमच्या घरांत हर एक दीस आयकूंक मेळटा न्ही गे. हर एक दीस आयकूंक मेळटा. मारता मोरयेक दुर्स जाता. पूण मोरयेचें प्रतिक्रिया कितें? मोरयेची प्रतिक्रिया कितें? मोरी उठली. तुका कित्याक पडोवन गेला? हांव कालय करता म्हज्यातल्याक. हांव तुका कांय दोशी दिता गी? तशें म्हळें मोरयेन म्हळें ना. मोरी आजुनी मौनपणान सोम्या मुखार आसा. प्रतिक्रिया कोण दिता मारताक? जेजू दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर आमचो संबंद आमच्या सोम्या लागीं गुंडायसो जावन आसा, तर संवसारांत कोणी कसली प्रतिक्रिया दिली तर आमी कसलेंच रिएक्शन दिवचें म्हणून गरज ना. कोणी कितलेंय दुरसोन दी, कोणी आमच्या विशयान कितलेंय फाटल्यान उलोवन दी, कोणी कितेंय करून दी, म्हजो आनी म्हज्या सोम्याचो संबंद बरो आसा तर हांवें प्रतिक्रिया दिवची गरज ना. पूण म्हजो सोमीच ताका प्रतिक्रिया दितलो. म्हजें काम कितें? हांवें म्हज्या सोम्या संगी एक गुंडायसो संबंद रचचो आनी त्या गुंडायसो संबंद हांवें पाळचो आनी त्या गुंडायच्या संबंदांत अदीक आनी अदीक रुता जावचें. मोरी थंय वगेपणान सायलंटली शी वॉज सिटींग बिफोर लॉर्ड. म्हणजे त्या मौनपणांत तिणें तिच्या संपूर्ण सोम्याक भेटयल्लें. संपूर्ण रितीन कितेंच पाटीन दवरनासतना सोम्यान बडयलें. उरली सगळी रटावळ सोमी पळयता, गरज ना.
म्हाका गरज ना. म्हाका कितें गरज? म्हाका म्हजो सोमी गरजेचो. देखून ती सोम्या मुखार आसली. मार्ताक कितें गरजेचें आसलें? मार्ताक कितें गरजेचें? सोम्याक बरें बरें वाडणं संतोश करीचें म्हणून गरजेचें आसलें. चिंत्या, तुमच्या घरा सयरी येतात. येतकी सयरी आयली तर पयल्याच खबर मेळ्ळ्या आसता. म्हळ्यार पयलेंच तांणी सांगलां आमी येता म्हणून. तरी पयलेंच विविध रितीची पक्वानां करून रांदून आनी पुरा तयार दवरता. जायतें गोडशें, जायतें मांस मसली की कितें आतां करेज मग, पूण आतां वेजिटेरियनान जायते नवे नवे डीश आमी करूंक जातात न्ही. बरें बरें पक्वानां करून दवरल्यान. इल्लें गोडशें दवरलां, पायसम न्ही, ओर्न रांदलां. जायते केक आनी पुरो आसा, पेस्ट्रीज आसा ते, आनी आयस्क्रीम आनी पुरो आसा. आतां गेस्ट येवन जालो, पक्वानां मेजार मांडून जालीं. पूण गेस्ट येवन म्हणटा, हांव कालच डॉक्टरा लागीं गेलो, पुरा रितीचे टेस्ट केले, म्हाका आतां शुगर आसा. ओके, आनी इल्ली BP आसा. देखून तिखसाण्याचें खावंक ना, मीठ गेल्लें चड मीठ असलें खावंक ना, वोर्न आनी पुरा साकरेचें सगळें हांवें पयस करचें पडलां न्ही. आतां आमी हिंच फरक मार्ता आनी मोरया मदलो. आमी दोन रितींनी आमच्या गेस्टांक ट्रीट करूंक जाता. एक म्हाका जाय जाल्यार बरी, म्हळ्यार होस्ट कोण घरचो येजमानी आसा तांकां जाय जाल्यार बरी. आनी दुसऱ्यान कोणाक जाय जाल्यार बरी? गेस्टाक जाय जाल्यार बरी न्ही. जायतें मांडून जायतें तयार करून दवरलां, पूण गेस्टाक तातूंत कसलीच अभिरूच ना. मार्ता आनी मोरये मदें फरक इतलोच. मार्तान कितें केलें? आपणाक जाय तशें सोम्याक संतोश करूंक प्रयत्न केलें, पूण मोरयेन कितें केलें? सोम्याक जाय तशें ताका मेसवंक प्रयत्न केलें. मार्तान तिका जाय जाल्लें परी, पूण मोरयेन सोम्याक जाय जाल्लें परी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी मार्ता बरी जावन आसा न्ही. सोम्याक कितें गरज आसा म्हणून आमी चिंताव तें आमी दिवचें. 10 वाती पेटयल्यार सोमी मेसवाता, 4 मिसां दिल्यार सोमी मेसवाता न्ही. इल्लें दान दिलें जाल्यार सोमी मेसवाता. पूण पयल्या सुवातेर जर सोम्या आनी म्हजो मदलो संबंद सारको ना तर सोमी मेसवाता गी. तर आमी पयलें कितें करूंक जाय? म्हज्या आनी म्हज्या सोम्या मदें जो तुटलो संबंद आसा आनी त्या संबंदाक कितें सगळें अडखळ आसा तें सगळें आमी पयस करूंक जाय. तें सगळें जावन पयस करून परत तो तुटलेलो संबंद आमी जोडूंक जाय. आनी त्या वेळार मात्र आमचो सोमी आमचे थंय मेसवतलो. कितें सगळें आमच्या संबंदांत अडखळ येता, जावं पुरो आमचें पातक, जावं पुरो आमचें थंय आसचें ती भिरांत. वेचीक पुता थंय ताजें पातक आनी ताजें भिरांत दोनी अडखळ जावन आसले ताज्या बापाय मदें संबंद रुता करच्याक. लुकाचो 15वो अवस्वर वळ 11 तावन 32 मुसर 32 आमी वेचीक पुताची वोपार आयकता. वेचीक पूत ताका कितें संतोश भोगता म्हणून ताणें चिंतलें, तें सगळें घेवन फाल्याण्या एका देशाक गेलो. थंयसर ताणें सगळें सांडलें. ताजे उपरांत ताका ताज्या हातांत कितेंच नासल्या वेळार तो एक गुलामा परी वावर करून आसतना ताज्या मोतीक उजवाड फांगलो. म्हज्या बापायच्या घरा जायते सांबाळाचे मनीस आसात, संतोशान कुशाल बरी जावन जेवून खावन आसात. आनी त्या वेळार तो एक व्हडली पट्टी तयार करता ताज्या मगण्याची. ताजें एक भाशण, बापा हांव तुज्या विरोध आनी देवा विरोध वचून पाताक आदारलें. म्हाका तुजो पूत जावन स्विकार करनाका. म्हाका तुज्या सांबाळा मनशा पळय मदें एकलो म्हण लेख. आनी हें पुरा तयार करून तो ताज्या बापाय कडेन पाटी येता.
हांगासर पूत परत एक पटी ताजो पुताचो संबंद रुता करूंक आयतो आसलो गी तयार आसलो गी खंडीत जावन ना. तो परत एक पटी पाटी आयलो तरी एक गुलाम जावन जिवंक आशेतलो. पूण बापायचो स्वभाव पळया. बापाय परत एक पटी आपणाच्या पुताक तो आदलोसो संबंद रुता करूंक प्रयत्न करता. ताणें ती पट्टी वाचच्या पयलींच पुताक तो वेंग मारता. ताका मोचे ताच्या बोटांक मुदी बरी मुस्तायकी न्हेसयता. परत एक पटी तसो आदलो संबंद तो रुता करता. तो आदलो संबंद परत एक पटी जारी करता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, त्याच एका इन्सिडेंटांत बापायन मालगाड्या पुताक सांगली उतरां आमी परत एक पटी उडाचा घडया. पुता, म्हजें म्हणलें जें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. हें हक्क आसचें कोणाक? हें हक्क इसारोंक आसचें कोणाक? त्या पुताक मात्र. म्हजें म्हणलें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. असलें एक हक्क बापाय गुलामाक दिवंक शकता गी. आमी आज तेंच सवाल विचारूंक जाय. हांव एक पूत गी वा गुलाम? म्हजो आनी देवाचो संबंध एक पुताचो संबंध गी वा गुलामाचो संबंध? जर हांव पुताचो संबंध म्हूण वळखून घेता तर हांवें मागची कसलीच गरज ना. कित्याक देवाचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें म्हजें. कित्याक तो बुजोवणेचो देवच म्हजो. देखून हांवें ल्हान ल्हान बुजोवणेक आशेवची गरज ना. तो वेचीक पूत फाटी येतना बापाय तान बुजोवण आशेतलो. तुच्या सांबाळाच्या मनशा परी म्हाका लेख म्हणटलो. पूण देव कितें म्हणटा? तो बापाय कितें म्हणटा? बापाय म्हणटा, तूं गुलाम न्ही, तूं पूत. देखून पुताचेंच स्थान परत दिता. पुताचो संबंध परतून रुता करता. तर पूत जाल्यार हांव मागिना. पूत जाल्यार हांव कितें करता? म्हाकाच म्हज्या बाबाक संपूर्ण रितीन समर्पण दिता. तर आज आमकां विचारूंक जाय, हांव कोण? हांव म्हज्या देवाक कोण? हांव म्हज्या देवाक पूत आनी दुगी वा सांबाळचो मनीस, एक गुलाम? जर हांव पूत म्हणून वळखून घेता तर हांव आनी मुखार एक भिकाऱ्या बरी मागिना. बागार म्हाकाच संपूर्ण रितीन समर्पण दिता. असलें एक परिवर्तन, असलें एक यू टर्न हांव घेता. कित्याक हांव पूत न्ही. आनी जर हांव म्हजो बाब, देव म्हजो बाप म्हणून वळखून घेता तर ताजें तें आसचें तें उदारपणी हांव वळखून घेता. म्हाका कितें जाय तें म्हजो सोमी समजता, ताका कळीत आसा. देखून तो संपूर्ण रितीन आपणाकच दितना ताजें म्हणलें कितें आसा तेंय सगळें तो म्हाका दिता. तर हांवें मागची गरज आसा गी? हांवें मागची गरज आसा गी? कितें म्हणटा तुमी? जर हांव गुलाम तर हांव म्हज्या वावराक दिसाची मजुरी मागता. जर हांव पूत तर हांवें म्हज्या बाबा तावन मागचें म्हणून ना. कित्याक कितें म्हज्या बाबाचें तें सगळें म्हजें. तर हांवें आज कसलो संबंध रुता करूंक जाय? हांवें म्हज्या देवा लागीं एका बऱ्या पुताचो, एका बऱ्या इश्टाचो, एका बऱ्या दुवेचो तो एक बांद हांवें रुता करूंक जाय. आनी जर असलो बांद हांवें रुता केलो तर खंडीत जावन आमचें जिवीत आनी मुखार मागचें जिवीत जायना, बागार दिवचें जिवीत जातलें. वी वील नो मोर बी बेगर्स बट वी वील बी गिवर्स. आतां तोच बुजोवणेचो देव संपूर्ण रितीन आमकां काकुळट दाखोवचो तो देव ह्याच वेदी समोर आमी आराधनांत आमी भेटतले. तो थोडो वेळ देवाची स्तुती करूंक, आराधन करून ताका आमचो खरो इश्ट जावन स्विकार करूंक, ताका आमचे संपूर्ण रितीन भेटवणी करूंक आमकां आमी ऐती करया. थोडोस वेळ आमी आराधनांत करसिया.
सर्वांनी तिंबी घालचे. मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आपले सोमी आमचे मुखार ताका आराधन करिया बिंबयेर सर पडोन आमकांच ताका ओपोवन दिवया समर्पिया. तो आमचो देव, आमी ताची परसा, तो आमचो मोग करता. आपले आमचे तो आशीर्वाद घालता ह्या घडये. तो आमचे ते मानवाला. ही इज वेल प्लीज्ड विथ अस. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. Sacramentan हजाराच्या मोगाचे जेजू, तू आमचे समोर आसाई. हो आमचो खरो बावार्थ, आमची खरी पातयेनी. तू आमचो रचणार, आमचो पोसणार, सांबाळणार, मोग करणार. इतलेंच आमी जाणा सोमिया, तू आमच्या सांगात आसाय. हे 4 दीस पवित्र दीस तुझे सांगता, तुझ्या हाजीरपणांत तुजो मोग साखूंक, तो मोग हेराक दिवंक. हो बागी सुवाळ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर कशें अर्गां पाठोवन सोमिया तुका. कळीत नासतना कितलें बरेंपण आमच्या जिवितांत सोमिया तुवें केलें. केवल थोडो वेळ आमी तुका दिलो न्हय गी बाबा आनी बहिणी. हो जावन आसा वेळ देवाक अर्गां दिवचो. कितेंच गरज ना आमकां, कित्याक आमी संपूर्ण रितीन भरलेली मनशां जावन आसा. आज तावन ह्या 4 दिसांच्या रितीर उपरांत घरा वेताव जाल्यार एकामेकाचें तोंड परसळूंक हास्तिया तोंडान, न्हय बेजाराय घेवन, रागान, मोसरान, हग्यान, जिद्यान, फारीकपणान, या कितेंय जाय म्हाका म्हूण मागतल्या मनोभावान. बगार एकच कारण सोमिया तुवें म्हाका जिवीत दिलाय. हो मोग हांवें हेरांक दिवचे खातीर. जें कितें बरेंपण म्हाका केलां तें हेरांक सांगचे खातीर. आनी हें जावन आसा म्हजें जिवीत ह्या एकच कारणा खातीर. आसा तितल्यांत हांव धादोशी. जें कितें म्हाका बरोवन वमता त्या रितीन तुवें दिलाय तातूंत हांव संतुश्ट. त्या देखून आज जावन म्हज्या जिणेंतांत बदलावन येता, यू टर्न येता.
म्हज्या भुरग्यांचें तोंड पळयतना हांव तांच्या फुडाराचे चिंतून रागान रावना, बेसारायेन रावना, खावचें नेनचीयना. बगार दिल्ल्या ह्या दिसा खातीर हास्कुर्या तोंडान तांकां स्विकार करता. म्हजो गोव कसलोय जावं दी, बऱ्यांतलो बरो म्हाका गोव दिला म्हणल्यार एकाच कारणा खातीर हास्कुऱ्या तोंडान हांव ताका पटलून धरता, मोग करता म्हणटा. म्हजी बायल कसली ती जावं दी, बऱ्यांतली बरी ती बायल देवान फावो केल्या, कंपेर करिना. ती बरी आसली आनी तें कशें आसा, हें कशें आसा म्हूण चिंतून बसना. बगार सुमया ससनाक ही तुवें बायल म्हाका दिल्या, म्हजी स्त्री जावन तिचें नांव पाड करिना. बगार तिका पटलून धरन तिचो मोग करता. बाबा आनी भयणी, असलें जिवीत आमच्या घरा आसलें जाल्यार सदां न्हीद. घरा भितर रिक्त आसतना संतोषान हांसून सगळ्यांनी आमकां स्वागत केल्लें, वेलकम केल्लें जाल्यार एका फोटोक बऱ्यान दिसचे खातीर हांव म्हजें तोंड परसळ अशें करता जाल्यार तसो परसळ सगळो दीस म्हज्या घरा, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांवें संतोषान दिल्लो जाल्यार सर्ग नेंगी. निचेव करिया. सक्रामेंता मुखार आसच्या जेजूक लागीं आमी सांगया, जेजू आस्ताव नांव भिकारी न्हय. मोगाक सांगातपणाक हुस्को जाय म्हणून मागोन रावना. बगार हांव दिता म्हूण निचेव करिया. जे कोणाक आमी बोगसूं ना जाल्यार आज मुसर ह्या घडयेन नांव खान बोगशिया. कांय सुवणें करचो ना तो जेजू तुमकां. बगार जें कितें उणेपण आसा तें भरतलो. हांव बायलां जिवीत दिवंक जिवीत भरतात ह्या रितीन. तर बाबा आनी भयणी, देवा खर्सून एक गीत गावया, संतोषान त्या सोम्याक अर्घां दिवया. हे 4 दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर समर्पया आमचें जिवीत ह्या मोगाच्या जेजूक. तुझी स्तुती गाता सुमिया, तुका महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता सुमिया, तुझी महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. सगळीं तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. वडा ताळ्यान. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा भयणी, अकळीची 2 मिनिटां ही आराधनाची. सगळे आमी संतोषान आसा वैमो. ह्या सुमया मुखार आमी संतोषान आसा. त्या देखून म्हजी कालती विनंती, स्तुती हो ग्लाप गायत आसतना बेजार जाता गी तुमकां,
किरकिरी जाता गी ना मो कित्याक म्हाका हें भोगलां 3 दिसांनी तुमी उर्बेन देवाची स्तुती होगलाप केला त्या देखून 2 मिनिटां आमचेच तकी उबी रावया आमी स्तुती होगलाप हात उबारन करया कितेंच आशिव न्हय बगार सुमी आमचे मुखार आसा म्हणल्यार एकाच कारणा खातीर हात आमचे उबारया संपूर्ण रितीन आमकांच विसरून सुम्या मोगनी हाडन अर्गान तुका सुम्या तुवें जिवी दिल्ल्या एकच हुद्यान एकच इराद्यान आतां आमी ताची स्तुती होगलाप करया व्हडा ताळ्यान सगळीं हालेलुया 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 सगळीं उक्त्या मनान कितल्या व्हडल्यान तितल्या व्हडल्या ताळ्यान कोणाकच राखा नाकात हालेलुया 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 जीसस 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. Aradhan tuka sumya Jesus. Vakyali tuka sumya Jesus. Aradhan tuka sumya Jesus. Hallelujah, 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 अर्गांत तुका सुमया जेजू वाक्यानी तुका सुमया जेजू तू आमच्या संगता आसाय देखून तू आमचो मोग करताय देखून तू आमचे संगी चलताय देखून मेटा मेटांनी आमकां राखताय देखून आमच्या शिरा शिरांनी तुजें रगत वळाशें करताय देखून हालेलुया सुमया हालेलुया तुका सुमया वाक्यानी तुका सुमया वंदन तुका सुमया भोगणीक तुका सुमया एक देवा तुका नमान नमान तुका जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जावं महिमा जेजूच्या नावान जावं जेजूच्या रक्तान आमकां वाकणी मेळटा जेजूच्या रक्तान आमी खूण जाताव जेजूच्या रक्तान आमकां सदांच सर्वदा मेटा मेठांनी आमकां सांगात मेळटा हालेलुया 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 अर्घांत तुका सुमयांची सू होगलाप तुका सुमयांची सू आराधन तुका सुमयांची सू वाक्यनी तुका सुमयांची सू महिमा तुका सुमयांची सू जय जय तुका सुमयांची सू तुजो मोग करता सुमयांची सू तुजो मोग करता सुमयांची सू तुजो मोग करता सुमयांची सू दिंबीर पडिया जिविता सगळ्या देण्या खातीर अर्घान दिवन ताची बेसांवां ह्या वेळार घेवया बरें जिवीत ससनाक बसयलां तें कूड जोडचे खातीर ताच्या आशिर्वादान घेवया
इस्ते अरम जातले. सगळं उरवूया. कुठं जमल्यावा मी गैरा देवाच्या उंडोवान रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्ती नुरबे नायल्यावा जेवणा सौम्याची जुते एक वोट्या पाना मोगाच्या सौम्याचे जेवा अर्गा बलिदा सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सौम्याचे नर जीविता कार पूर्ण जीवन बर्वशा सौम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सौम्याचे नर जीविता बर्वशा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. मिसाचे ते सांग देवादीन इजिदोर मिरांदा आणि मागदलेन मिरांदा गतीर हे मिसाचे बलिदान भेटोवचें जावन आसा. आवय आनी बापय भुरग्यांक आदर्श दिवची भोव पवित्र मनशां. देवान भुरग्यांक आमकां देडें जावन दिल्ल्या वेळार देव त्या भुरग्यांक आमच्या तबेन दिता बरें करून जियोंक बरी वाट दाखोवंक आनी आदर्शपणान चलोवंक. आयची शुभ वार्तेंत आमी आयकता जेजू क्रिस्त ताच्या बापा विशांत होगळिकेची उतरां उलोवची आनी बापूस म्हजो आदर्श म्हज्या बापान दाखोवन दिल्ल्या वाटेंत हांव चलतां ही जावन आसात उतरां आमी आयकोवची. जायती आमी आवय बापय आज आमी विचारूंक जाय म्हजें जिवीत आनी म्हजें हें आपोवणें आवय जावन आनी बापय जावन खंयच्या रितीर हांवें ह्या जिणेंत करसेलां आनी खंयच्या रितीर हांव मार्गदर्शन जावन बरी एक आदर्श व्यक्ती म्हज्या भुरग्यांक हांव जालां वा जाल्या. जिवितांत चुकल्या सर गणितांक देवाची बक्षणें मागया आनी नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सम्यायती करया. आमी केल्ल्या सर पदकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पदकी उद्दार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून भगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्राच्या जिविताक पावो. सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, बऱ्यांक तो इनाम दिताय आनी पाताक रडतल्यांक तो मोक्षिताय. खालतेपणी तुज्या मुखार येवं आमचो गुन्या वळखून घेता. तर आमचे काकूद कर आनी आमची पातकां बगोस. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्दार करूंक आनी पाड पडिल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला. आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कायद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरा. काळोखांत आसलेल्यांक दिश्टी पडा. वाटे देगेन तांकां सोरोव मेळटलो आनी रिते दोंगर सोरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदींच भूक वा थान लागची ना. दगीचें वारें वा वोत तांकां मारचें ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशीं तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राज मार्ग उबार करतलो. पळया, तीं पयस पयस तावन येतात. थोडे उत्तरेतावन आनी अस्तमतेतावन आनी थोडीं सिनीमाथावन. मळबा संतोसान बोब मार. प्रथवे उल्हासीत जा. पर्वतनो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात गाय. आपल्या कुस्वाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार सोंसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रचनेते खणवळयेन भरलेलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. बागवाल्ल्यांक तो नीट उबीं करता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो सुनितीवंत.
सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पळ लागींच आसा. सोमी दयाळ आणि काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. हांवच पुनर्जीवनपण, हांवच जीव म्हणटा सुमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोराचो नाम. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून जुदेवांक जाप दिली. म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. ह्या पसत ताका जिवेसी मारिजे म्हणलें जुदेवाचें हट आनीक बळ जालें. कारण तो सांबा तसो कायदो मोडटलो मात्र न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासम करतलो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच देखी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सकड पुताक दाखयता. आनी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तवळ तुमी अजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सुमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले परी पुताकी मान दिजे म्हूण बापाची खुशी देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमानना ताका ससनीक जीव मेळना. ताजेर केस्तेचें फर्माण, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमानता ताका ससनीक जिवीत मेळटा. ताजेर केस्तेचें फर्माण पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरोवन जिविताक येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकूंचो काळ येतलो मात्र न्ही, तो येदोळूच आयला. जीं कोण हो ताळो आयकतात तीं जियेतलीं. जशें आपूण स्वजिविताची जर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायचो केला. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सुमेस्तांनी ताजो ताळो आयकून समाधींतले भायर सरचो वेळ येतलो. जाणें बरें केलां तें जिवीत भोगोंक आनी जाणीं वायट केलां ती केस्त सोंसूंक उरतलीं. म्हजेच देखी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगले बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळतां देखून म्हजें फैसल नीती बरीत. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता.
म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवूय तसोच वावुरतां. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्यो भावांनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल जेजू क्रिस्तान ताज्या बापा विशांत उलोवची ती उतरां आमी आयकली. जर तर ह्या उतरांचेर आमी चड गामान दिवन आयकलें तर जेजू क्रिस्ताक आदर्श व्यक्ती जावन आसा ताजोच बापूय. जें कितें ताणें बापान करचें पळयलां तेंच तो करता. जें कितें तो करता तें सर्व ताज्याच बापा तावन तो शिकोवन आयला. तर आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा. एक आवय जावन आनी एक बापूय जावन हांव म्हज्या भुरग्यांक एक आदर्श व्यक्ती जाल्यांगी जालांगी. थोडे वर्सां आदीं स्वित्झर्लंडांत एक रिसर्च केल्लें. ते रिसर्च क्वेश्चन ह्या रितीर आसलें. मेन मुख्य सवाल, कितलीं जाणां आमचीं भुरगीं देव भिरांतीन चलतात वा धर्म पाळटात. आनी हो रिसर्च करतना तांकां ह्या रितीर तांकां रिसर्च आन्सर मेळ्ळें. जर तर आवय मिसाक येता तर आनी बापूय थोडे फावटी मात्र मिसाक येता तर केवल 3% भुरगीं मात्र धर्म पाळटात वा इगर्जेक येतात. जर तर आवय इगर्जेक येता, धर्म पाळटा, बापूय इगर्जेकच येना, केवल 2% मात्र भुरगीं धर्म पाळटात, इगर्जेक येतात. जर तर आवय आनी बापूय दोगांय जाणां धर्म पाळटात तर 33% 33% भुरगीं मात्र धर्म पाळटात, उरलीं पाळिनात. जर तर आवय थोडे फावटी मात्र इगर्जेक येता पूण बापूय हर एक दीस इगर्जेक येता, धर्म पाळटा, भोव धर्मीक व्यक्ती, तांची 38% 38% भुरगीं धर्म पाळटात आनी इगर्जेक येतात. जर तर आवय इगर्जेकच वचना, बापूय धर्म पाळटा, इगर्जेक येता, तसल्यांकरा 44% 44% भुरगीं धर्म पाळटात, इगर्जेक येतात. तर आज आमची भुरगीं इगर्जेक येनांतर, धर्म पाळनांतर, धर्मीक शिकोवण पाळनांतर, क्रिस्ताच्या वाटेन चलनांतर कोणाक आमी दुरसा जाय? कोणाक आमी दुरसा जाय? आवयक वा बापोयक. आनी हाजे उपरांत हे रिसर्च उपरांत तांणी कन्क्लुजन दितात. भोव बरें कन्क्लुजन ताणें दिलें. आवयन कितें केल्यार भुरग्यांक हें व्हडणी. आवय इल्लेशें काळजाच्या लागीं आसता, त्या देखून आवयन कितें केल्यार, कसो धर्म पाळल्यार तें व्हडणी बा. आवय सांगात इल्लेशें खेळयेत. जर तर बापूय कितें करता, भुरगीं तें पळयतात आनी चिंतात हीच वाट, ह्याच वाटेन हांवें चलोवंक जाय. त्या देखून रिसर्च एंड करून सांगतात आवय न्हय, बापूय चड जबाबदार. जर तर भुरगीं बऱ्या वाटेन समका जाय तर एक आवय आनी बापूय जावन आज ह्या बेंदुराच्या फिरगजेंत आमी कितलीं बरीं सक्सेसफूल जाल्या. जर तर एक नदर तिशीन शेल मारया पळय, सक्कडां तिशीन जाल्यार उबे रावन पाटी जाल्यार पळयत, सक्कडां कुशीन पळया. पळयलें गे 30च्या सकल कितलीं जाणां आसात दिसतात गे. वस्तू जाण हांगा आसात शुगर फॅक्टरी काणकोण, थोड्यांनी स्टोन फॅक्टरी दवरल्या, सायजाचे स्टोन, थोड्यांचे पुरा मिनरल्स पुरा सक्कडा कडेन दवरलां थंय हांगा पुरा तसली मौल्यांक. 30 वर्सांच्या सकल हिंगाय आसात गे. ल्हानशी भुरगीं आसात, थोडीं व्हड जाताना ती इगर्जेक पावतात गी कळीत ना.
स्वित्झर्लंडांत केल्ली ती रिसर्च जर तर आज आमी हांगासर केल्यार आमच्या फिरगजेंत केल्यार कसलो व्यत्यास आनी तफावत आज आमकां मेळात. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 6 गादींचो पुस्तक अध्याय 22 वळ 6 अशें सांगता. दी तरबती भुरग्याक एका वसा जै जाल्ले वाटेर आपले जातस प्राय वेसोनातेदना सांडून आपली वाट आदली. म्हजी उतरां न्ही. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 6. भुरगीं ल्हान आसतनाच तांकां वाट दाखय. तवळ त्या खंयच्या वाट्यार ताणी समका जाय ती वाट तूं ताका दाखय. जर तर प्राय जाल्ल्या उपरांत बदला जाय ही केदींच साध्य ना. कन्नडांत गाद आसा जायत्यांनी आयकलें जावंक पुरो. ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ बदलूंक साध्य ना बदलनात. त्या देखून आवय बापूय जाल्ल्यांक एक व्हडलें आपोवणें देव तांकां दिता. भुरग्यांक तुमच्या हातीन देवान दिल्ल्या वेळार ते एक देणें जावन देव आमकां दिता. भुरगीं हर एक कुटुंबांत देणें. त्या देखून हें देणें जागृतकायेन आमी सांबाळूंक जाय. सारकी वाट तांकां दाखोवंक जाय. त्या देखून म्हजो एक वर्ती जबाबदार आवय आनी बापूय जावन तर खंयच्या वाटेंत खंयच्या दिशांत हांवें एक बरी वाट म्हज्या भुरग्यांक हांवें दाखोवं येत. पयले सुवातेर मागणें खंडीत जावन फादर स्टीवनान हाजे विशयांत तुमकां टॉक दिला म्हणून चिंता. तो बरो शर्माव दिता. मागण्या विशयांत ती शर्माव एक दिला आम चिंता. पयले एक संवय आशिल्ली सडावत जाणटी मनशां हांगा आसात. उडास काडात तुमच्या भुरग्यां प्रायेचो. सकाळी 5:30 वरांची गांठ उठाजे आशिल्लें. सकाळींची बेटवणी तावन प्रारंभ जाता. थोड्यांच्या घरा सकाळींचो तेर्स काकुळजीचो तेर्स. सांजेर 7 वरांची गांठ आंबोरेची गांठ. ताजे उपरांत 7 नाजाल्यार 7:30 वरां 8 वरां TV आयले उपरांत इल्लो वेळ बदललो म्हळ्यार कितें म्हणल्यार सिरियल आसात. सिरियल आसा जे कांय करूंक जायना ती पळयजेस बारी इम्पॉर्टंट. पूण आज आधुनीक कुटुंबांत मागण्याचो वेळ म्हणलो आसा गी. 7 7:30 वरां जाताना आमची भुरगीं प्रायमरी क्लासीची भुरगीं घरा भितर रिकतात. मात्र खंय गेल्लीं ट्युशनाक गेल्लीं. ट्युशन प्रायमरी क्लास हायस्कुलांक ट्युशन्स. आमी एक रिसर्च करी जायत सोशल सायन्स डिपार्टमेंटांनी. लास्ट 15-20 वर्सांची चड भुरगीं 10वी जावन एक 20 वर्सां जालीं ट्युशनाक गेल्लीं. तांणी जिणेंत कितलो व्यत्यास आनी बदलावण केल्या पळय जाय. ट्युशन्स ताजे उपरांत घरा पावले उपरांत ना फादर नीटाक प्रिपरेशन करूंक आसा. नीट ते एक 2 वर्सां PUC फर्स्ट इयरान तसो करीचें न्ही. सेकंड इयराक पावतना कश्ट जाता न्ही. CET आसा CETक प्रिपरेशन करीचें न्ही. कॉम्पिटिटीव एग्जाम आसा ताका प्रिपरेशन करीचें न्ही. भुरगो वाचता तूं वाच जाय तें तूं वाच तुवें शिका जाय. नाजाल्यार शनिवार आयतारा बेगीन जेवीचें. 9 वरार निहाल तावरो येता. इंडियन आयडल आमचो भुरगो आमच्या डायसिसो वय आमकां सर्वांक गर्व. पळयचे त्या देखून आज पुरो शॉर्ट आंबोरी तेर्स पुरो शॉर्ट आसल्यार कित्याक बेगीन जेवण जाय. आयदान 2 TV मुखार बसत निहाल तावरो येता. निहाल तावरो जावं दी. जर तर आमच्या भुरग्यांक आमी मागणें आमी शिकयना तर आमच्या कुटुंबांत मागणी आज ना तर फाल्यां ही भुरगीं व्हड जाताना खंयच्या वाटेंत समकतलीं. थोडीं वर्सां हांव इटलींत आशिल्लो. म्हज्या शिकपा खातीर हांव थंय आशिल्लो. आनी समर आमकां गिमाच्या रजे वेळार आमी थोडे फिरगजेन वचून आमी काम करचें आशिल्लें. आनी फिरगजेंत समर सांगतना रजा आसा थंय गिमाच्या दिसांनी. मिसाक येवचे पळय केवल प्राय वून जाल्ली मात्र तरणाटे भुरगीं नात तरणाटे चेडे नात कोणीच नात.
जर तर आज आमच्या कुटुंबांनी आमी आमच्या भुरग्यांक मागणें शिकयना तर केवळ 20 वर्सां उपरांत हांगासर केवळ प्रायवंतांची ही गरज जातली. असले ही गरज धर्मसभा आमकां नाका. धर्मसभा जिवाळ आसा जाय. धर्मसभेंत भुरगीं आसा जाय, युवक आनी युवती आसा जाय, प्रायवंतां जाणटी आसा जाय. केवळ जाणटी न्हय, आमकां मरण पावचे तसली धर्मसभा नाका. आमकां बळवंत धर्मसभा जाय. जर तर बळवंत धर्मसभा जाय तर पयले सुवातेर हांवें म्हज्या कुटुंबांत मागण्याची वळख म्हज्या भुरग्यांक हांवें दी जाय. दुसऱ्यान म्हज्या भुरग्यांक हांवें पाताक कितें म्हणून शिकोवंक दी जाय. म्हज्या भुरग्यांक पाताक कितें म्हणून हांवें शिकोवंक दी जाय. आतां कितेंच केल्यार कांयच पाताक न्ही. तें वडणी बा, तें वडणी, तें नॉर्मल, तें प्रायेक पावतना तशें पुरो जाता. तें प्रायेची प्रॉब्लम, तुजें प्रॉब्लम न्ही. वडणी तूं बरो जायते, कांय प्रॉब्लम ना. एकाच वेळा तुका 5 गर्लफ्रेंडां आसात आनी 5 जाणां कडेन तुका रिलेशनशीप आसा, कांय प्रॉब्लम ना. तूं एकल्याक बऱ्याक तूं 20 जायते, नाजाल्यार 5 जाणांक सोड आनी एकल्याक धरून काजार जा. आमच्या भुरग्यांक आमी वळख करून दी जाय कितें पाताक. एक 15-20 वर्सां आदीं लिव्ह इन रिलेशनशीप नातलें. लिव्ह इन रिलेशनशीप, लिव्ह इन रिलेशनशीप. आतां लिव्ह इन रिलेशनशीप आमच्या फिरगज्यांनी, आमच्या दियेसीजांनी सोडून आसा क्रिस्तांवांची. काजारा पयलें सांगाता जियोवचें. आमी ल्हान आसतना वा तुमी ल्हान आसतना उडास करा, अनिश्कळपण. पूण आतां कितेंच ना. एवरीथींग इज ओके एज लॉंग एज आय एन्जॉय. नो स्ट्रिंग्स अटॅच्ड. भारी बरें. एक आवय सावन बापय सावन म्हज्या भुरग्यांक हांवें पातकाची वळख करून दी जाय. तो वळ मात्र म्हजी भुरगीं समकतलीं सारक्या वाटेंत. कीर्तन 127 वाक्य 3 ह्या रितीर सांगता, तुमचे भुरगे तुमची दायज, तुमचे चेडे तुमचे दायज आनी तुमची भुरगीं देवाची बेसांवां. तुमचे चेडे पूत, युअर सन्स आर युअर हेरिटेज, युअर चिल्ड्रन आर युअर ब्लेसिंग्स. जर तर आज म्हज्या भुरग्यांक देवाचे बेसांव म्हणून हांव स्विकार करता तर खंडीत जावन तांकां देव भिरांतेन चलोवचें कर्तव्य जावन आसा म्हजें हर एका आवय बापयचें. आज हांवें विचारूंक जाय, हांव हें म्हजें कर्तव्य करतांगी. तिसऱ्यान म्हज्या भुरग्यांक हांवें सेल्फ कंट्रोल शिकोवंक जाय, स्वदमन. पयलें एका घरांत 7-8 जाणां भुरगीं आसलीं. हर एका कुटुंबांत 7-8 जाणां भुरगीं आसलीं. दुबळीकाय आसली. भुरग्यांनी कितें रडल्यार सकडी रडलें मेळनातलें. आतां घरांत एक सुकल्यार 2, बाय मिस्टेक 2 सेकंड. सुमारपटी काजारे जोड्यांक हांव सांगता, सेकंड ट्राय करा न्ही, सेकंड ट्राय करा न्ही. थोडी इल्लीशी रेस्पेक्ट दिवची, वळख नातले ओगेत रावतात. कशें ह्या पाद्राबा कडेन उलोवचें गी म्हणून वळख आसली सांगतात, फादर तुका कालें गोत्त आसा. LKG भुरग्यांचे फीज 20,000 फादर. आनी ताजे उपरांत तांचे ड्रेस, तांचे वॉटर बॅग तें सांगतना कसोय 30,000 जाता. आनी हायस्कुलाक पुरो सांगचेंच नाका, लागीं लागीं 30-40-50,000 जाय की फादर. एकूच पुरो फादर बरें करून शिकयता फादर. आनी ताणें काल विचारलें पुरो दिता हांव. आमी ल्हान आसतना आमकां पुरो मेळूं नाटलें, म्हज्या भुरग्याक पुरो आज हांव दिता. भुरगें काल रेडटा तें दिता, भुरगें काल विचारता तें दिता. सकडी भुरग्यांनी विचारलें दिवची गरज आसा गी. भुरग्यांक सेल्फ कंट्रोल, स्वदमन आवय आनी बापयन शिकय जाय. कितें बरें आसा तें आमी भुरग्यांक दी जाय. सकडी विचारलें पुरो भुरग्यांक दिवची गरज ना. आमी वांजेलांत पळयता, 2 जाणां पुतांची वापार जेजू सांगता.
धाकटो पूत येवन सांगता बाप्पा म्हाका तुजो आस्तीचो वांटो दी, म्हजो वांटो दी. ही वॉज नॉट ए रेस्पॉन्सिबल फादर. तो बरो जाण वयेचो बापोय न्ही. तो भुरग्यांनी सारले मोगाचो पूत दुसरो पूत पुसून गेल्लो पळो. तक्षण ताजो वांटो ताका दिलो. कितें जालें? थोड्याच वर्सांनी सगळी वेंचलें, सगळी ताणें विकलें. लास्ट एक भिकारी जावन पावलो. भिकारी जावन घरा पाटी येता बापय लागीं, पापा म्हाका तुजो पूत म्हणून चिंत नाका, म्हाका एक कामाचो साकोर म्हणून चिंत. जर तर त्या दुसऱ्या पुतान म्हाका आस्तीचो वांटो दी म्हूण सांगल्या वेळार काणसुलाक 2 वाजयल्ले, पूत बऱ्या वाटेन चलता आसलो. जर तर दुसरो पूत सर विकून एक ना बरी जाल्ली जिणी तो जियेलो तर कोण ताका रेस्पॉन्सिबल? ताजोच बापूय. सारकी वाट ताणें दाखोवना. दुसऱ्या पुतान सूख वाट धरल्या वेळार कांदन वोण हाडिचें आसलें, सारकी वाट ताणें दाखयचें आसलें, पूण दुखोवंक नाका. त्या देखून दिलो. काल विचारलें पुरा दिलें. आखरे कितें जालें? जायते फावटी आमी आवय आनी बापोय जावन भुरग्यांनी विचारलें पुरा आमी दिता. ताजे उपरांत कितें जालें? जर तर हांगा जाणटी आसात तर तुमची आस्त बदीक तुमी भुरग्यांक तुमी दिवंक आशेता तर दिया, नाका आमी सांगना. पूण समा पयलेंच बरोवन दवरा मेल्ल्या उपरांत. जीव आसतना दिनाकात. ताजे उपरांत रोडून येवचे आमच्या पाद्र्या बातय मस्तू केस ज्यो कोडयाळांत आमी आयकून आसा, पळोवन आसा, सॉल्व करूंक जायनात. सुमार केज्यो सॉल्व करूंक जायनात. कितें करूंक जाता आमी पाद्र्याबांनी? एक केस हांव हँडल करनासलो. दुवेन आवयक राती भायर गेलां. एका फिरगजीची ती विगार गेलो उलोवंक. विगाराक गाळी येतले ह्या रितीर विगाराक आनीक तो ट्रान्सफर घेवन दुसरे कडेन वचता त्या रितीर गाळी येतले. विगाराक जायना म्हणून खाजी तोरा धाडलें. वच सायबा तूं मुणी वचून अर्थ करून उलय. पाप ही प्रायवंत भायर मार्गार आसा. खाजी तोर गेलो. खाजी तोराकी सोमा येतलें. क्रिस्तांवांची आयतारा मिसाक येवची. ताजे उपरांत हांव गेलो. म्हाका कोळसो भरून मेळ्ळें. अर्दो कोळसो न्ही, कोळसो भरून मेळ्ळें. आतां हांव चिंतून आसा कशें त्या प्रायवंत आवयक एक वाट करची म्हूण हांव चिंतून आसा. तिणें केली सूख तितलीच. मोगाचेंदू आस्त बदीक चड ताका उरल्यांक इल्लेशें. आतां ताणेंत भायर गेलां. भुरगीं इसारतात तर कितेंय वस्तू इसारतात तर चिंतून पळया. एक जबाबदारीची आवय आनी बापूय जावन भुरग्यांक दिया. सर वस्तू तांकां दिवची गरज ना. तांच्या ल्हान आसतनाच त्या भुरग्यांक सेल्फ कंट्रोल, स्वदमन शिकया. आमी जर तर शिकयना तर फाल्यां आमी सरडटले. हांव चवथें, तुमच्या भुरग्यांचे फ्रेंड्स कोण म्हणून जाणा जाया. पयल्या कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 15 वळ 13. 1 Corinthians chapter 15 verses 13 ह्या रितीर सांगता, फटोवन पडो नाकात. वायट सांगात्या निमती बरी साल पाड जाता. वायट सांगात्या निमती बरी साल पाड जाता. हांव म्हज्या थोड्या इश्टांक पळोवन आसलो. हांव तांकां ल्हानतावन वळखता. दवी जाली. दवी जातना वंटार 4 मिशो पुट्टाना सकड्याने चिंचे त्या टीनेज प्राय तशीच कांय करूंक जायना. त्या प्रायसो आमी व्हड जाल्या आनी आवय बापायन सांगची गरज ना. सगळी आमकां गोत आसा. सत कितें फोटी कितें आमकां गोत आसा आनी आवय बापायन आमकां कंट्रोल करूंक ना. त्या देखून हांवच ओडलो आनी व्हरतो. आवय बापायनी सांगचे आतां व्हड जाला न्ही. 10वी जाल्ल्या उपरांत पुताक कान धरूंक जाताय. 10वी जाल्ल्या उपरांत पुतांक देंकणां मारूंक जाताय. जायना न्ही. आतां व्हड जाला तो. सांजेर 6 वरां भितर घरा पावची. 10वी जावन 2 वर्सांनी 9 वरां घरा पावंक प्रारंभ जालें.
तितलो वेळ तो फ्रेंड्सां सांगता आसोंदी तरणाटोने ताणें इल्लेशें एन्जॉय करचें ह्या प्रायर 18-20 जाताना 9 वरां आसलीं 11 वरां जालीं 11 वरां आसलीं 12-1 ह्या वेळार पाटी येवचें आनी आवय बापायन राखोन रावचें म्हजो पूत कदाळा पाटी येता आयले वरेंत बागील उक्तें करीचें न्ही बागील उक्तें करना जाल्यार पाप आमचो भुरगो भायर तो काळोखांत रावचें पडटा न्ही त्या देखून जागो रावचें पडटा छे आमचो पूत मोगाचो पूत आतां एक 10-12 वर्सां जालीं एकल्याचे लिवर गेला आनी एकल्याचे किडनी गेल्यात आनी एकल्याचे दोळे गेल्यात आनी एकल्याक नाका जाली पिडा आयल्या तो तोंड सुजोवन रावला करून 35 वर्सां 55 वर्सांच्या म्हाताऱ्या वरी दिसता सकाळी सडवत पियेत तेलांचे दोळे पळयतना कळटा दोळे व्हडले आसा आतां आवय बापूय रडटात म्हजो पूत प्रायेक पावला कोणीय चेडू दिनात म्हजो पुताक सकाळी ओवन हाडून येतात खालें करचें कित्याक देवान म्हाका असलो पूत दिलो जाय आसलंगी असलो पूत आतां रडून कांय फायदो ना कदाळा करेक्ट करेज आसलें तदाळा करूं ना तुमच्या भुरग्यांचे फ्रेंड्सांक कोण म्हणून जाणा जाया थोड्या म्हयन्या पयलें एका वर्सा पयलें कितें एक पद आयिल्लें अभी तो पार्टी शुरू हुई है हाऊ लॉंग टिल 6 in the morning वाव बारी खुशी खंय गेला तो वीकेंड पार्टी गेला वीकेंड पार्टी ताजे उपरांत सगळो दीस न्हिदोंग कुत्ता खंडे राती पार्टी विथ ऑल पॉसिबल दिसा कुत्ता खंड न्हिदचे एक कोळसो उदकान घालूंक जायना सूख कोणाची भुरग्यांक फ्रीडम दिल्ल्यांची एक जबाबदारी आवय बापूय जाल्यार काणसलो 2 वाजोवन 7 वरां पयलें पाव घरा 10 वरां पयलें पावाचें तुजें खंयचेंय काम आसल्यार तर तुका नायट शिफ्ट आसा जाल्यार ओके समजता टायमाक तुवें घरा पावचें आज कित्याक लेट जर तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक आज कित्याक लेट जावन आयलोय म्हणून सवाल विचारना जाल्यार फाल्यां तो काजार जाल्ल्या उपरांत 12-1 वरार येताना बायलेनी जाल्यार बायलेचे 4 दांत जडयता आनी बेश्टे त्या डेंटिस्टाक 30-40 हजार तुमी येवन फिक्स करीचे आनी जर तर तें चेडूं कांय शिकलें आसा जाल्यार नीट तो पडलो दांत काडून पुलीस स्टेशनाक येता ताजे उपरांत त्या लॉयराकच एक 10 लाख घाल आनी जावं कोर्टाक लेफ्ट रायट आवय बापयचे मोल भोव व्हड आसा त्या देखून देवान आमकां दिल्ली ही भुरग्यांक आमी बऱ्या रितीन सांबाळली जाय तर बरी भुरगीं आमची जातली त्या देखून आमच्या घरांत निमाणें जावन गरज एक इस्कॉल जाय गरज एक इस्कॉल म्हजें कुटांब म्हाका एक इस्कॉल जाय सारकी वाट दाखोवचें इस्कॉल तें म्हजें कुटांब म्हाका एक उजवाड जाय तो वळ म्हजी भुरगीं सांगतलीं म्हजो बापूयच म्हाका आदर्श व्यक्ती म्हजी आवय म्हजी आदर्श व्यक्ती आज तुमी तुमच्या भुरग्यां लागीं विचारा कोण तुज्या जिविताची आदर्श व्यक्ती अब्दुल कलाम जवाब तुमकां येवच्यो अब्दुल कलाम सचिन तेंडुलकर इल्ले प्रायवंत जाल्यार सान्नी गावस्कर कपिल देव पुरो पयलें येतालीं नांवां आतां नवीं नांवां येतात कपिल देव आनी दुसरे कोण पॉलिटिशियन ताजे कडेन मोदी म्हणून 4 नांवां येवंकी पुरो मोदी म्हजो फेवरेट म्हणून कितेंय जावं दी चाय कुमा सोडनाका तांकां फाल्यां देश शिकतलीं दुसरे खंयचेय कामां गेल्यार व्हडणी आवय बापूय सावन गरज जर तर कुटांबस जर तर आमी एक बरें इस्कॉल केलें तर आमची भुरगीं आमची दायज जातलीं तो वेळ आमच्या उतार प्रायर आमी तांकां होगलाप दिवयेत जायतीं वडिलां आसात हांगासर कितले जाणां आजुनी तुमच्या भुरग्यांचे वस्तू रुंबाळटात कितले जाणां आजुनी तुमच्या भुरग्यांच्या वस्तुराक इस्त्री घालतात
कितलीं जाणां अजुनूय भुरग्यांक च्या आनी कापी करून तुमी दितात भुरगीं व्हड जालीं तर ल्हानशीं भुरगीं समजाता भुरगीं व्हड जालीं तर कितलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांक आनी च्या आनी कापी कर दितात पाप आयलो न्ही ना गो तूं बोस तूं शिक जायतें हांव यें तुका हांव कर दितां काजार जाताना च्या करूंक गोत्तो ना कापी करूंक गोत्तो ना जर तर गोवाक कडल्यार वांचलीं नाजाल्यार 2 हप्तो पुरो रिसर्च जाता कितले शुगर घालचें थोडे फावटी शुगर चड थोडे फावटी चाप्पेच्या थोडे फावटी दूद चड जालें थोडे फावटी दूद उणें जालें ताजे उपरांत ताजें कलर वेरिएशन पेंट मिक्स करतना खंयचो कलर त्या रितीर वयर सकयल जर तर आज आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक घरचीं कामां आमी शिकयना तर फाल्यां आमी मांद्रेर पडले वेळार आमकां एक च्या कर दिवची जाणवय तांकां आसची ना जर तर आयज आमच्या भुरग्यांक आमी घरचीं कामां करूंक शिकयना तर बऱ्या सारक्या वाटेन आमी चलयना तर फाल्यां आमी मांद्रेर पडल्या वेळार आमची गुमूत ती काडची नात आमची सेवा ती करची नात तुवें तांकां सेवा करूंक शिकोवंक नाय आतां कित्याक तूं एक्सपेक्ट करताय तुवें ती भुरगीं ल्हान आसतना प्रायेक पावतना तांची वस्तू रुमळूंक वा घरचें काम करूंक तुवें शिकोवनाय आतां तांणी कशीं ती काम करतलीं आतां नो प्रॉब्लम 20,000 दिता म्हयन्याक 30,000 दिता मेड जाय फादर खंय जाल्यार एक बरें मेड आसल्यार सांगा तुमकां पुरो मस्त कनेक्शन आसता न्ही नॉर्थ इंडियाचेंय जाता कोणीय जाता बरें भुरगें आसल्यार पुरो सांबाळ दिता आमी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक ना तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत ताच्याच बापाचो होगलीक उलयता ताच्याच बापाक तो सांगता म्हजो बापूच म्हजो आदर्श ताच्याच बापाक तो सांगता बापा हांव सर्व शिकोवन आयलां ताच्याच बापाक सांगता म्हज्या बापान सर्व अधिकार म्हाका दिला त्या देखून बापाच्या अधिकारांत हांव करता म्हजो बाप अजुनूय काम करनासा त्या देखून हांवें काम करूंक जाय जेजू क्रिस्ताक ताजो आदर्श व्यक्ती जावन आसलो ताजोच बाप देव बाप तर आमच्या भुरग्यांक एक आदर्श आवय आनी बापूय जावया आज रितीर जावन तुमी घरा येतात तुमकां आज होमवर्क आसा जर तर तुमचीं भुरगीं प्रायेक पावल्यांतर हायस्कुलाक पावल्यांतर सकाळीं ब्रेकफास्ट करतना कापी आनी च्या तांकां करूंक शिकया सांजेर तांकां कापी आनी च्या करूंक शिकया आनी तांणी जावन तुमकां एक ग्लास कापी आनी च्या दिवन दी जर तर आज ती संवय तुमी प्रारंभ करतात तुमी फाल्यां प्रायवन जातना मांद्रेर पडटना तुमचीं भुरगीं तुमकां पिवंक दितलीं आयताराचे भुरगीं घरा आसात तांकां रांदूंक शिकया तांकां जबाबदारी दिया इसारलें पुरो दिवची गरज ना तांणी खंय येतात कोणा सांगाता बरसातात म्हणली जाणवाय आमी जोडया अशें एक बरी आवय आनी बरी बापूय जावन एक समाज बांदया कुटाम बांदया आनी प्रत्येक जावन आमचो हो धर्म आनी धर्मसभा आमी बांदया आतां आमी खणीक एकठांय करतले हांव तुमचें उदार मन दाखोवंक विनंती करता समर्पिता जेजू मुझे जीवी सांडून पातकी जीनी नितळ म्हाका तुमकां गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका जिणेंतल्या घडींत एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुमचो म्हजो बरवो
सोडी तू म्हाका आसरो बुसवण म्हज्या आत्म्याचो सोमिया गे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका सोमिया गे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका समर्पिता जेजू जीवी सांडून बाकीची नितळ म्हाका तुका समर्पिता जेजू मुझे जीवी सांडून पाकीची नितळ म्हाका तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या रे तुमचें बलिदान सर पदुदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकां सैमाची कथा कणवळायेन दोन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवी मनशां करून तुजी सडवण जडोवंक आमकां पावय ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या कुडीक आमी दणबण दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय आमची मनां उंचू बारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या सचेच उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी दोर महिमा वाखणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. त्याच बरे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुड परगटोया सौम्याचे तुझे मरण आम्ही समरता तुझे गुण जीवन पाव आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्याचे बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणाचे मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवणो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमी विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणीची तूं काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव ख्वार मरिये देवाची माये सांगाती भगिवन तुजे ते सोपती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा